दोळे बंद करुया सगळीं. सर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां आनी वखाणी दिता. ह्या दिसा पासत तुवें आयज आमकां सगल्यांक हांगा एकठांय केल्या. कोण आसा तेंच्याय पासत आनी कोण येवपाक फुडें सरल्या, कोण वाटेर आहा, कोण फाल्यां पावतात, तांच्याय पासत तुका आर्गां आनी वखाणी दिता जेजू. तुजें उतर जावन आसा एक बी कशें हें पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. आयज हें बी आयज आमी हांगासर शिकतल्या आनी आयज हें बी आमच्या काळजान आमी घालतल्या तुज्या सांगाता, तुज्या कृपेन आनी तुज्या आदारान. तुजो पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिलाय म्हूण तुका आर्गां आनी वखाणी दिता. ही घडी तुज्या हातान घालता पवित्र आत्म्या. तूं आमकां कितें शिकोवंक सोदताय तें तूं जाणा आमकां कितें गरज आहा कितें ना ती. आमचे गरजे प्रमाणे आमच्या काळजाक कितें गरज आहा, आमच्या आत्म्यांक कितें गरज आहा तें तूं जाणा आनी ते गरजे प्रमाणे तूं आमकां हें उतर शिकयता म्हूण तुका आदी फुडेंच आमी आर्गां आनी वखाणी दिता. तूंच कंट्रोल करून घे ह्या घडीची आनी तूंच आमकां शिकय. हें आख्खें सेशन तुज्या हातान घालता पवित्र आत्म्या. जी उतरां आमी आयज उलयतलीं आयकतलीं ती उतरां जावन आसतलीं तुजी पवित्र आत्म्या. ह्या भावार्थान आमी स्वत मानता आनी तूं आमकां शिकयताय म्हूण. बापा तुजे सगल्या वर्त्या बरेपणा पासत तुका आर्गां आनी वखाणी दिता. तुजें उतर म्हणटा तुवें आमचो इतलो मोग केलोय, संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें आयज आमकां वोंपून दिलोय. आयज जें काम तुज्या पुतान ह्या संवसारान येवन केलें, आपलें जिवीत आमच्या पासत भेटयलें, आपलो प्राण पासून सोंपयलो त्या खुर्सार. सदांकाल आमी त्या सॅक्रिफीस जेजून केला ताचो सदांकाल आमी नियाळ करूंक तुजी कृपा आमकां दी म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता बापा. आनी दिल्या म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानता. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक यू फादर. इन जीसस नेम वी प्रे. एमेन. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. कितें शिकताले आमी मातशें घोडे भर पयलीं देवाचें उतर जावन आसा. आतांच सांगला न्हू बी. बी कशी करेक्ट. देवाचें उतर पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता एक बी आनी त्या बियेचो एक सिस्टम जावन आसा, एक कायदो जावन आसा. कायदो म्हणजे जाणा तुमी कायदो आसता न्हू कसल्या एका आसना. कसलेय गजालीक आमकां एक कायदो आसता. सो हे बियेचो कायदो कितें. जमनीन गेली तिका उदक मेवलें, सारें मेवलें, ती किल्लोन येता. येता न्हू बी किल्लोन येता. समजता तुमकां. सोजमोन कोणाक कितें कितें कन्फ्युजन जाता प्लीज क्वेश्चन विचारात प्लीज. कित्याक म्हणटा सपोज हांव सोजमोन गेलें उलोवन गेलें आनी तुमकां तो सोजमोणी येयली ना वेस्ट जालें ना सारकें. एका एका उतराक न्हू हें आतां आमी कितें शिकता तें कितें देवाचें उतर आनी उतर जावन आसा कितें बी. सो ती बी तर सारकी जाग्यार पडली ना रुजोन येतेली ना. केन्ना केन्ना कितें जाता आमकां सोजमोंक ना जाल्यार आमी ओगी रावता पूण कितें ओगी रावली म्हणजे कितें तें बी वेस्ट वयतलें. आनी उतर म्हणजे कितें बी म्हणटा न्हू आमी ती जमनीन गेली म्हणजे आमच्या काळजान गेली ती रुजोन येवंक जायी. पूण ती केन्ना रुजोन येतली आमकां सोजमणी मेवत जाल्यार. सपोज उलोवन गेले सोजमणी मेवंक ना वेस्ट गेली ना. तेका लागून तुमकां हांव प्लीज मागता तुमच्या लागीं सोजमणी येवंक ना सांगात. तुमच्या काळजाचें कितें तरी दूख कोश्ट प्रश्न तुमी आयज हांगा घेवन आयल्या आसतलीं सारकें न्हू. ओ बेश्टीच आयल्या टायमपासाक आयल्या आमी ना न्हू. आमच्याय जिवितान आमी शेणलेलीं जायते प्रश्न म्हाकाय म्हज्या जिवितान आसलेले. तेका लागून हांवूय एका टायमाक रेतिराक गेलेलें कितें चिंतून एक काळजाचो म्हजोय आवंडो आसलेलो कितें तरी म्हाका हेल्प जाय जो मनशां म्हाका हेल्प करूंक शकना. समजता जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान सगल्यांक टायम दिता दिना. आयज हांव म्हाज्या काळजांतल्यान एक खुशालकाय म्हणजे एक संतोष तुमी कोण पळय हांगा आयल्यान पळय तुमचो वेळ काडून एक संतोष. कित्याक तुमी संवसाराच्या वस्तू पर्यान मोर दॅन द वर्ल्डली थिंग्स तुमी देवाच्या उतराक एक तुमकां दिसलें म्हज्या जिविताक एक 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 शांती जायी एक समाधान जायें तें देवाच्या उतरान मेवतलें म्हणून आयज तुमी तो टायम काडून तुमच्यो संवसारीक गरजो फाटीं दवरून आयज तुमी हांगासर आयल्या. काम ना तुमकां आहा न्हू बेश्टी येयल्या टायमपासाक ना. कितें तरी सायडीक दवरून आयज देवाच्या उतराक पयलो जागो दिवन तुमी आयज हांगा आयल्या. सजमता इतलें सजमलें म्हणजे कितें
कितें तरी देवूय तुमकां शिकोवंक सोदता. आमी कोणाची रोचना? कोणें रोचलें आमकां? माय पायन न्हू? देवान म्हणटा, मायन पायन म्हणटा, सारकें सांगा. ओके, पूण येवजण कोणाची? येवजण कोणाची तुका रोचपाक? देवाची. देवाची येवजण. जेरेमायाच्या पुस्तकार आमकां कितें म्हणटा? आवयच्या कुसव्यान तूं येवच्या पयलेंच तुका आपूण वळखता म्हणटा देव. बिफोर इवन यू वर फॉर्म्ड आय नो यू. सारकें? म्हणजे आमी येवजण कोणाची ह्या संवसारान आसपाक? देवाची. सो देवान आमकां बेश्टीन धाडल्या संवसारान, जाय तें करा, खाया पिया जेया मजा करा रावा, हें करूंक धाडलें आमकां. पूण आमी आमचें सगळें जिवीत खंय काबार केलें? सारकें न्हू? सगळें जिवीत खंय सोंपयलें? येता कितें तरी चिंतून फ्लॅशबॅक जाता? मातशें मातशें सजमता? सजमता सजमना? कितें तरी आमी पळय इतलीं वर्सां आख्खें जिवीत आमी कितें केलें? देव म्हणटा, आमी या त्या चॅप्टराचेर राव. जेरेमाया. ब्रदर, कॅन यू गो जेरेमाया चॅप्टर 1 verse 5? 4. 1 verse 5. तुमकां इंग्लिशीन स्क्रिप्चर सोजमतले घालीत जाल्यार? कोणाक सोजमना? कोंकणीच कोणाक जाय? सोजमतले न्हू? हांव ट्रान्सलेट करता. सोजमतले न्हू इंग्लिशीन? ओके न्हू? तुमकां कितें? ओके न्हू? सपोज घातलें जाल्यार मागीर तुमी तुमच्या घरा वचून रिफर केल्यार जाता. ओके? पळय. नो, गो अप. दिस सायड, दिस सायड. गो अप. दिस. या. जेरेमाया 1 verse 5. Okay. Before I formed thee in the belly. Can you go another translation? Can you go NLT? NLT was 5. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart, appointed you as my prophet to the nation. देव कोणाक म्हणटा हे? जेरेमायाक म्हणटा. पूण आयज हे कोणाक म्हणटा हे उतर? आमकां. देव म्हणटा, आपूण तुका वळखता तुज्या मायच्या कुसव्यान तूं येवच्या पयलें. आपूण आपणाची येवजण हा म्हणटा तुका पयलींच. तूं मायच्या कुसव्यान येवच्या पयले सावन आपणाची येवजण हा तुजे सवे. आमी इतलीं वर्सां केन्ना सोजमलें हें उतर? ना. आख्खी वर्सां आमी होरपूंक म्हणटा न्हू कोंकणी, आमी होरपूंकूच उरलीं. पोट भरूंक, काम करून पोट भरूंक, हें तें कितल्यो आमकां खोती हुस्के आमच्या जिवितान ना? आख्खें लायफ. बट आमकां उतर हेंवूय शिकयता, इट्स नेवर टू लेट. आजुनूय लेट जावंक ना. आतां ती घोडी. जेन्ना आमकां उतर मेवलें, जेन्ना उतर आमच्या कानार पडलें, देवाची येवजण आमचें सवें कितें आहा, तेन्ना सावन ती घोडी स्टार्ट. सजमता? तेन्ना सावन ती घोडी स्टार्ट. आतां म्हजें काम, जेन्ना म्हाका गमलें देवाक म्हजें सवें येवजण आहा. God has a plan for me. Now what is that plan? What is that plan? उलयात न्हू. नको आजुनूय नको न्हू कितें प्लॅन आहा तो. तो प्लॅन जाणा तुमी देवाक कितें प्लॅन आहा तुजें सवें जाणा तूं? कितें बरें करपाचें? कसलें? एग्जाम्पल. म्हाका सगळ्यान चड बरें दिसता न्हू तूं आन्सर दिता म्हणून. सो आय वॉन्ट टू नो द आन्सर. इफ इट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द देवाच्या उतरा प्रमाणे करेक्ट आहा जाल्यार बरें जालें, ना जाल्यार आमी शिकया. समजलें? तुज्या एकल्याच्या आन्सरा वयल्यान आमकां सगळ्यांक आन्सर मेवतले.
तो एकलो तरी कोण उलोवंक जावो न्हू सारकें. सो कितें बरें काम म्हणटाय तूं ब्रदर, कशें कितें हें तुका दिसता? बरी कामां. जेजून येवन कसली कामां केली? कितें म्हणटा? बरें जिवीत जिवंक जाय. बरें जिवीत जिवंक जाय म्हणजे एग्जाम्पल कितें? बरें जिवीत म्हणजे कितें? कितें सोजमणी येता आमकां एक बरें जिवीत? आमी कित्याक क्वेश्चन आन्सर उलयता? कित्याक आमकां हेल्प जाता सोजमोवपाक. सपोज हांव हिंगा उबें रावलें हांवूच उलयतां सगलें, जातलें? घोडयेक तुमी झेमेत न्हू थिंगा बसोन. सो आन्सर उलोवप जाल्यार मातशें बरें दिसता न्हू, सोजमोता. बरें जिवीत, करेक्ट, सारकें तुजें. पूण बरें जिवीत म्हणजे कितें? एग्जाम्पल कितें बरें जिवीत? देवाक मानवता ते भाशेन जियोपाचें. पूण आतां देवाक कशे भाशेन मानवता तें आमकां कशें गमतलें? आतां तूं म्हणटली हें क्वेश्चन 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 विचारता. आतां उगीत रावलेली बरी आपूण कांयच सांगना. ना आमी शिकता न्हू, हेजेर सावन आमी शिकतलीं न्हू. ब्रदर म्हणटा बरें बरें जिवीत जावं देवाक आमचें सगळें कितें प्लॅन आहा, देवाक आमचें सगळें आमी बरें केलेलें जाय, वीच इज करेक्ट. बरेंच करूंक जाय. वायट कामां देवा आतां येना. ऑल गूड थिंग्स कम फ्रॉम गॉड. ओके, बट वॉट आर द गूड थिंग्स? कितें ती बरी कामां म्हणजे कितें? आनी बरें काम तर जाणा जातलें. आतां एका भुरग्याक जावंक जाय, लेट्स से एका भुरग्याक शिकोंक जाय इंजिनियरींग, गमलें? आतां इंजिनियरींग ताका शिकोंक जाय. तो वयतलो आनी सायन्स बूक स्टडी करतलो? तो कितें शिकतलो? इंजिनियरिंगाचे बूक शिकतलो न्हू. आतां एका मनशाक जावंक जाय डॉक्टर, तो वयतलो आनी इंजिनियरिंगाचे बूक शिकतलो? ना. कसले शिकतलो? डॉक्टराचे. आतां तो तर म्हणटा म्हाका जावंक जाय डॉक्टर, पूण ताका खबर ना आपणे खंयचो बूक वचोन स्टडी करपाचो. समजलें? आनी म्हाका कोणी ताका विचारतलो तूं कितें जाताय रे? हांव जाता डॉक्टर. बरें, शिकोवप शिकोना. ओके, डॉक्टराचें काम कितें? डॉक्टराचें काम मनशांक तपासपाचें, जोर येता तांकां जोराचें दिवपाचें, थंडी जाल्यार तांकां थंडेचें सिरपां दिवपाचें, कोणाक तकली फोडटा तकलेचें दिवपाचें. तो सगलें जाणा, पूण ताका खबर आहा कितें मेडिसीन दिवपाचें? समजता? समजता? फुडें बसता? बरें जातलें. सो ताका आतां तो जाणा तकली फोडटा जाल्यार तकलेच्यो टॅबलेटी, करेक्ट? जोर येता पॅरासिटामॉल दितले, आनी कितें जाता त्या वस्तूच्यो टॅबलेटी दितल्यो. पूण ताका तर कोणें म्हणत दी पळया बरोवन, दिवंक जाता? शिकोनासतना नॉलेज आहा ताका तकलेक तकलेच्यो, जोराक जोराच्यो. समजता हांव कितें म्हणूंक सोदतां? देवाचें कामां म्हणजे बरीं कामां. पूण कसलीं कामां? देवा उतर कितें? गूड वर्ड्स. तेका भुरग्याक तर एक दोतोर जावंक जाय, तेणेन मेडिसिनाचें शिकचें पडलें ना, डॉक्टराचे बुक्स शिकचें पडलें ना. तेच भाशेन देवाची कामां बरीं कामां जाणा, पूण आमी डिटेल्स नकळो कसलीं कामां हीं शिकोंक जाय जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तक शिकचें पडलें ना. देवाची कामां खंय बरयलेलीं आहा? पवित्र पुस्तकान. सपोज तर हांव पवित्र पुस्तक तर शिकोंक तयार ना, पवित्र पुस्तक उक्तो करूंक तयार ना, पूण हांव म्हणटा बरीं कामां. कसलीं कामां? Without knowing the word of God, how will I know what is written in the word of God, which is a good thing? समजता? सो बरें काम तर हांव करूंक सोदतां म्हज्या जिवितान, जाल्यार म्हाका पवित्र पुस्तक पयलें जाणा जावचें पडलें ना. आतां समजली? हां, भुरग्याक दोतोर जावंक जाय, भुरग्यान सायन्सूच बूक शिकोंक जाय. भुरग्याक इंजिनियर जावंक जाय, तेणें इंजिनियरिंगाचेच बूक शिकचें पडलें. म्हाका तर देवा प्रमाणें बरीं कामां देवा भाशेन तर करूंक जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणें चलोंक जाय, जाल्यार म्हाका देवाच्याच पुस्तकाचेर येवचें पडलें. समजलें? कन्फ्युजन? क्लियर? थँक यू जिजस. पळय देव कहो आमकां शिकयता. आतां समजलें? आतां आमी दिसांतल्यान कितले पाटी देवाचें उतर वाचता? नॉर्मली कितले पाटी? 2 पाटी, सकाळीं सांजेर. तुमी वाचितनान? वाचिनान? कितले पाटी दिसांतल्यान? एक नॉर्मली 3 पाटी, 2 पाटी सकाळीं
ओ सांजचें तूं वाचिना वाचिना आतां वाचतलय प्रेज गॉड तूं कितें करताय बेश्टो घेवन बॉल्सान भोंवता काय वाचता सिस्टर 2 पाटी ब्रदर कांय सांगना म्हणजे वाचिना पळयना म्हाका म्हणजे आन्सर मेवलो हां आं आयज पळय आमी थोडीं जाणां कितें म्हणटा दीसभर वाचतात सकाळीं ते सांगे घोडे करेक्ट ब्रदर थोडीं पळोवंक नाय तुवें मनशां सकाळीं ते सांगे वाचतात पूण आयज ती मनशां कोण दिसना कोण वाचिना ती मनशां हिंगा आहा सजमता कितें हिंगाच्यान म्हणजे देवान जेजू गेलो सांडलेले शेळये फाटल्यान सजमलें जी शेळी शेणटा पळय जेजू त्या शेळयेच्या फाटल्यान वचोन सोदून हाडटा आयज आमी ही सगळी सांडलेल्यो शेळयो ज्यो जेजून आमकां इंचून आयज ह्या जाग्यार पावयल्या कितें करूंक आपलें उतर शिकोवंक कित्याक लागोन जेजू आमचो एक एकल्याचो मोग करता आमी कितेंय करूंक आमच्या जिवितान कसल्योय वायट संवयो आमकां आसो तरी पूण जेजू आमचो मोग करता पूण जेन्ना आमकां जेजूचो मोग सजमलो तेन्ना आमी कितें करूंक जाय आतां जेजू हा एके सुवातेर आमी कितेंय जिवीत जियेलें वायट कितलेंय वायट जिवीत जियो पूण जेजू म्हणटा हांवें तुका बक्षिला तुज्या पासत हांवें तो खुरीस उबारला आनी म्हजो प्राण त्या खुर्सार आपणें दिला कोणा पासत आमच्या पासत हें जाणा आमी करेक्ट आतां म्हाजी कसली वायट सोयी आसा दर कसली आसो न्ही जी देवा सोवे ना देवाच्या उतराच्या आड ती सोयी आहा एग्जाम्पल ओके तर देव म्हणटा आपणें तुका बक्षिला आनी तुज्या पासत आपूण खुर्सार मेला आनी आपूण मरोन तुका नवें जिवीत दिलां आयज ह्या उतराची खात्री म्हज्या काळजान तर जाली न्हू म्हजो कायदो न्हू पुतून देवाक मोग करपाचो करेक्ट सो आतां उतर म्हाका मेवलें जेजूचो मोग हांवें अणभवलो जाल्यार म्हाज्यान पुतून वचून तेच वायट कामां पोत्त्यान करूंक जाता ना त्या पासत कितें गरजेचें आमी हांव म्हणना 24 वरां उक्ते करून वाचीत रावा इल्लेशें दाखयता एक्चुली टॉपीक तो ना टॉपीक डिफरंट आहा बट हांव फकत एक धाकटुलें पिक्चर दाखयता देव आमचो कितलो मोग करता आनी देव आमकां कोण येता कोण वचोनी उतर गरजेचें उतर मिस जावंक जायना गमलें सो इल्लेशें पिक्चर दाखयता की देव आमचो कितलो मोग करता आनी केन्ना सान करता आतां केन्ना सान करता आवयच्या कुसव्यान येवच्या पयले सान तूं इवन जल्मोच्या पयले सान देवाक आमचे सवे येवजण आसा समजलें सेकेंड कितें म्हणटा जेजू आपूण तुजो इतलो मोग करता की आपूण खुर्सार मेलो तुज्या आनी म्हज्या पासत करेक्ट आख्ख्या संवसारा पासत मेला न्हू तो ओ बऱ्याच लोकां पासत मेला सगळ्या पासत पूण कोण पळय ताका सजमता आनी कोणेन पळय तेजो मोग अणभवला न्हू त्याच मनशाक तें सजमोन येता पूण जेजू सगळ्यांचो मोग करता देवाचें दार सगळ्यांक उक्तें आहा पूण तेका कायदो आहा तूं तर देवाचो मोग सजमता आनी तूं निचेव करता आपुणूच जेजूचो मोग करतलो म्हणून तूं फुडें सरता तुज्यान त्या दारांतल्यान भितर सरोंक जाता कॅन यू गो Joshua 1:8 up yes so आमी कितें दिसांतल्यान 2 पाटी सकाळी सांजेर करेक्ट कोण म्हणटा भाव 3 पाटीक करेक्ट आमकां जाय ते भशेन आमी कोत्ता समजलें आमकां कायदो आहा इतलेच वरां मागणें करूंक जाय ल्हानसान कायदे घातला सकाळीं तेच दनपारां तेच रातीक तेच सारकें थोडी सकाळच्या 3 उठोन कोत्ता करेक्ट वीच इज फायन ओके नो प्रॉब्लम पूण हांगा पळोवया हेजेर केजेवी घाल ओके कितें म्हणटा उतर आमकां दीस बूक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट out of thy mouth बस इतलेच पळोवया this book of the law shall not depart out of thy mouth कितें म्हणटा हे this book of the law कोंकणी भाशेन म्हणटा समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोटांचेर आसो दी
देवाचें उतर समृद्धीचें पुस्तक म्हणजे देवाचें उतर, दीस बूक ऑफ द लॉ. हें कोण उलयता जाणा तुमी? हे कोणें उलयलां जाणा तुमी? हे देव उलयला जोशुआशीन. जोशुआ जाणा तुमी कोण? मोजेसा फाटल्यान जोशुआन जाणा न्हू. सो दीस बूक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाय माउथ. आतां देव जोशुआक सांगता, कित्याक मोजेस मेल्या उपरांत जोशुआ भिरांतेन पडटा. कशें? कित्याक इस्रायल पोरजां सोत मानी नासलीं. इस्रायल पोरजां देवाचेर अनबावार्थ्यान गेली. समजलें? तांकां इजिप्टांतल्यान देवान सोडून हाडली मोजेसा उदेशी. जाणा न्हू, दर्या दोशी जालो, मोदेसान वाट जाली, इतलें देवान तांकां गुलामपणांतली सोडयली. तरी आसतना ती पोरजां देवाचेर आड गेली, अनबावार्थी जाली. समजलें? मागीर ती अरण्यांत, विल्डरनस न्हू, अरण्यांत ती 40 इयर्स 40 वर्सां ती अरण्यांत उरली. कित्याक लागून? अनबावार्थ्याक लागून. पूण देवान तांकां प्रॉमीस केलेली, आपूण तुमकां जागो दवरला फ्लोईंग विथ मिल्क एंड हनी. समजलें? बरी जमीन, बरो जागो तांकां देवान दवरलेलो. पूण हेंच्या अनबावार्थ्याक लागून 40 वर्सां ती अरण्यांत उरली. समजलें? इतलें सगळें जाता म्हणसर मोजेस मोता इतल्या वर्सांनी. आतां जोशुआचेर सगळें थरलेलें हा. समजलें? सो हिंगा देव कितें म्हणटा जोशुआच्या पुस्तकार चॅप्टर 1 वर्स 8 आमकां म्हणटा, दीस बूक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाय माउथ. दीस बूक ऑफ द लॉ शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाय माउथ. समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुमच्या वोंटांचेर आसूं. आतां म्हाका सांगात, आमी कितले पाटी देवाचें उतर उलयता? बायबल म्हणटा इट शॅल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आनी वयल्यान देव हांगा उलयला. हें देवाचीं उतरां, हें देव उलयला. समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोटाचेर आसो म्हणटा. कोण म्हणटा? सर्वेस्पर बाप म्हणटा, जोशुआक सांगता, समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोटाचेर आसूं. आमच्या तोंडार समृद्धीचें पुस्तक, देवाचें उतर दिसांतल्यान कितले फावटी घेता? आतां समजता? यू अंडरस्टँडिंग? द लॉर्ड इज टेलिंग टू जोशुआ, देवाचें उतर सदांच तुज्या वोंटाचेर आसूं. आमच्या वोंटांचेर कितले फावटी देवाचें उतर येता? एकूच फावटी येता. पूण देव कितें सांगता? तोंडानूच आसों दी. पूण आमच्या तोंडार रागाचीं उतरां, वायट उतरां. तेणें हें केलें, तेणें तें केलें, तेणें तें केलें, हेणेन तें म्हणलें, भावान तें म्हणलें, भयणीन तें म्हटलें, मायन तें म्हटलें, भुरग्यांनी तें म्हटलें, शेजाऱ्यान फ्रेंडान. आमकां त्यो खबरो. आमी रावता आमच्या जिवितान कितें तरी घडों न्ही आनी मागीर आमी खबरो करुया. सारकें? आमचें जिवीत काबार जालां खबरांनी लोकांच्या. पूण देव कितें म्हणटा? समजता? वाखाणी वाखाणी दीत रावंक जाय, देवाचें उतर उलोवंक जाय. देव म्हणटा, आपणेन तुका रोचला, मायच्या कुसव्यान तूं जल्मच्या पयलेंच. म्हणजे देवाक आमचे सगळे येवजण हा. ज्या देवान आमकां रोचला त्याच देवाच्या उतराक तर आमी पाळो दिना जाल्यार आमी सारकीं मनशां ना. पूण इतलीं वर्सां घोडेक म्हाका उतराची सोजमणी ना. समजता? इतलीं वर्सां म्हाका उतराची सोजमणी ना, तेका लागून हें अशें घडलें. पूण आयज देव म्हाका शिकयता हें उतर. आतां समजलें, आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या देवाचें उतर शिकोंक. आयज ह्या सुवातेर आमकां सोजमता आमी खंय रोंग गेल्या. हांव म्हजें उलयतां, खंय रोंग गेल्या आमी सोजमता. आमकां इतलीं वर्सां तकलें नासलेलें, दिसांतल्यान 2 पाटी मागणें केल्यार पुरो. दिसांतल्यान 2 पाटी. हांगा कितें म्हणटा? इट शूड नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ. फर्स्ट टाइम येयला, हेवी डोस जाला. हां, हेवी टिचींग. कित्याक जाता हें? कित्याक आमी नको आसलीं देवाचें उतर.
जेन्ना सुरवातेक हांव येयला तेन्ना हांवूय सारकें शॉक. म्हाकाय शॉक कसो, म्हणजे आमी कितें जिवीत जियेतालीं आनी उतर देवाचें कितें म्हणटा, आनी सगळीं वर्सां वो बायबल आमच्या आल्ताराचेर उबो आहा थिंगा दवरलेलो. सारकें न्हू? सगल्यांगेर म्हाका दिसता जेवण आसो जेवण नासो, बायबल पयलो आल्ताराचेर, ओ ड्रॉवराचेर, ओ टेबलाचेर तो आसताच. पूण तातूंत कितें बरयलां ताची सोजमणी म्हाका ना. जल्मा सावन आमी घरान आमच्या पवित्र पुस्तक पळयता, ल्हान सावन आमी मिसाक वयता, कॅटेकिजमाक दोतोनीक वयता, एका वयता तेका वयता, सगळें उतर कानार पडलां, कितें पडलां, पूण केन्ना उतर सारकी मना सावन सोजमल्या ना. आयज पळय उतर आमच्या घरान आहा, उतर आमच्या फुड्यान आहा. थोड्यांचे सदांकाल कानार पडटा गोडेक, थोड्यांचे आयतारा मिसार कानार पडटा, पूण केन्ना सोजमल्या गाय? देव कितें आमचे लागीं उलयता तें आमी जाणा गाय? केन्ना चिंतलां? आयज आमची संवसारी चिंतना, संवसारी आमचें गिन्यान आमकां सांगता दिसांतल्यान 2 पाटी उतर वाजलें, इल्लेशें मागणें केलें, बस पुरो, आतां टायम जावो म्हाका. पूण हांगा देव आमचो सर्वेस्पर, आमचो रोचणार बाप हिंगासर कितें म्हणटा? देवाचें उतर तुज्या तोंडार आसो दी, तें तुज्या तोंडांतल्यान पयस सरोंक जायना. आतां आख्खो वर्स वाचूंक ना, एकूच लायन वाजल्या. आतां फुडलें पळोवया. रेडी आहा तुमी? फुडलें पळय, कितलें आतां आमकां शॉक लागपाचें आहा तें उतरांतल्यान पळय. हें इतलें सोजमलें? देवाचें उतर सदांकाल तुमच्या तोंडाचेर आसो दी, सदांकाल. आतां सदांकालाचो अर्थ सोजमोया. बट दाव शाल मेडिटेट देर इन डे एंड नायट. दीस आनी रात, कोंकणीन आमी अशें म्हणटात, दीस आनी रात तुमी त्या उतराचेर नियाळ करात. रातीक पासून देवान आमकां सोडूंक ना, रातचें करिनाका अशें म्हणोंक ना. मेडिटेट ओन्ली इन द डे टायम. The verse is never saying that you shall meditate therein only in the daytime. No. Day and night. Day and night म्हणजे 24 वरां. पयलें आमकां सांगता समृद्धीचें पुस्तक सदांकाल तुज्या वोटांचेर आसो आनी त्या उतराचेर तुमचो दीस आनी रात नियाळ जावचो. आनी आमचो दीस आनी रात नियाळ खंय जाता? चुलीर जेवपाचो, पोट भरपाचो. सकाळीं उठली, आयज कितें रांदतलें गो? बायलेक विचारतात गो, आयज कितें कोत्ताय गो? आयज नुस्तें कांय ना रे, चिकन हाडटाय? तो म्हणटा हाडटा. मागीर घोव गेलो चिकन हाडूंक, बीफ हाडूंक, वॉट एवर कितें खाता तें तुमी. आतां घोव गेलो चिकन बीफ हाडूंक, तुमकां कितें लायक आहा तें तुमी सांगलें. आतां तो गेला हाडूंक. आतां तो येताना फकत बीफ घेवन येता, ओके, आनी कांयच हाडिना. कांदे हाडिना, टामोटा हाडिना, चिलीज हाडना, तेल हाडिना, कांय हाडना, फकत बीफ हाडला आनी आतां दिलां. आनी तो म्हणटा हांव वयता म्हणटा आनी गेलो भायर सरोन. आतां तूं वयता आनी तें पोती ओपन करून पळयता, फकत बीफ आहा. आतां तुज्या लागीं घरान कांदे ना, टमाटा ना, बटाटे ना, कांय ना दुसरें लागता ते वस्तू. तूं रांदताय बीफ रांदताय? कितें जाता आतां? राग चोडना भितर? आतां घोव गेलो आनी मागीर तूं घोवाक फोन करूंक वयता, कांदे हाडूंक नाय न्हय रे, टमाटा हाडूंक नाय न्हय रे, चिली ना न्हय रे थिंगासर, सगल्यो कुसल्या फ्रिजीन आहा त्यो, सगलें सांगोंक तूं फोन मारता. फोन खंय वाजता? घरान. घोव इसरलो फोन व्हरोंक. आतां कितें जाता बायलेक? आनियो धाडायतेली, भाशणां बोडबोड. करेक्ट? कितें आतां नियाळ चलता तकलेन? मेडिटेशन कितें चलता? एण्ड बीफ हाडलां तें हाडूंक ना, तेजो राग चोडटा. देव कितें म्हणटा? म्हज्या उतरांचेर दीस आनी रात
नियाळ कोर. आतां बायल कितें नियाळ कोत्ता? तूं आसताय बरोच ब्रदर, तुमगेर जाता कितें हें? आतां तूं चिंत, हांवें हें एग्जाम्पल कित्याक दिलां तें. सो राग चोडना? त्या वदान भुरगीं रडटा, मागीर तांकांय पेट पडटा रागान, पडना? कितें जाता? राग येयल्या उपरांत मागीर फोग जाता न्हू, जायना? मागीर बायल कितें कोत्ता? तोहीत गांठ मारता, पोटली उडयता फ्रिजीन, नाका कोरिना. आनी घोव भायर आतां खंय गेला, थिंगा फोन इसरोन घरा फोन इसरोन गेला, तो गेला. तुवें केलें सवराक करून दवरलें घरान, चल कित्याक बीफ ना. घोव आतां रुची काडून हा बायल रांदतली बीफ. सारकें? बायलेचो राग चोडोन बिडोन आतां बायल चिंत्ता, एका शिकयता सारको, हेणें फोनूय व्हरोंक ना, सामान हाडूंक ना, कांय हाडूंक ना. ओके, एका आतां येवनी घरा, सवराक पळोवन जावन येवं सारको आबूज. चिंता न्हू आमी? आतां बायलेचो राग मातसो निवलो कित्याक? बायल बूत शिकोवंक रावल्या न्हू. बूत शिकय सांगला उतरा प्रमाणे आमकां, हो बोक्सूंक शिकयल्या. पूण शिकयता आमी, बोक्सितात आमी, आमी फुगोवन रावता. तूं ना म्हणटाय बरो. ओके, सो आतां देनपारां घोव येता सामको, वाटेक म्हणटा वास बाय येयना बिफाचो. कित्याक गाय? आनी बोन आहा आसतली न्हू. आतां घोव येता आनी म्हणटा चल गो वाड गो. आतां बायल वाडटा, सवराक आनी दिता. आतां हो रावला कितें हांग? बीफ हांग. पूण हेका कांय खबर ना, आपणें तांबट बटाटे कांय हाडूंक ना म्हणून बायलेन रागान बरोवन बीफ काडला आनी फ्रिजीन उडयला. करेक्ट? आतां घोव सवराक पळयतलो आनी बरो मोगान बसतलो न्हू बायलेच्या. बायल फोन कोरी सांगपाक न्हू, पूण घोवान फोन व्हरोंक ना न्हू, फ्रेंडा बारी गेला न्हू बेश्टो साकवार बसोंक थिंगासर. हा, बेश्टो आतां संडे न्हू, गेलो फ्रेंडांक मेळोंक, गांवचे फ्रेंड. बरो खबरो मारतलो, म्हज्या फ्रेंडा बारी विकांतल्यान एक पाटी मेवता न्हू फ्रेंडांक. एग्जाम्पल घेता, ओके. सो आतां सवराक पळयता बीफ ना. आतां कितें जातलें घोवाच्या तकलेन? बीफ आडीसर थार करूंक ना आनी आतां बीफ रांदूंक ना. आतां कोण रागान बोल्लो? घोव रागान बोल्लो. आतां प्लेटी व्हरोन कोण बोबो घालता म्हणजे कोण प्लेटी व्हरोन आयदनांचो आवाज कोत्तलो? घोव कोत्तलो. आतां दोगांयची झगडी जावची ना? झगडी जावची ना? सैतान रिगलो ना भितर? हा, सैतान रिगलो ना भितर? सारकें न्हू. पूण उतर आमकां कितें शिकयता? आतां एग्जाम्पल काबार, बीफ काबार, सगळें काबार. आतां देवाचें उतर पळोवया कितें म्हणटा. हिंगा म्हणटा, समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठांचेर आसों दी आनी दीस आनी रात म्हज्या उतराचेर तुमी नियाळ कोर. पूण आमी कोणाच्या उतरांचेर नियाळ कोत्ता दीस आनी रात? हा, संवसारी. सारकें? कोणाच्या आड वयतात आमी? देवाच्या उतराच्या आड वयता. आनी मागीर म्हणटा आमच्या जिवितान कसले कोश्ट येयले, त्रास येयले, संकोश्ट येयले, कोणाक बोटां दाखयता? देव आमचो मोग करिना, देव आमकां पळयना, देवाक म्हजे चुरचुरे दिसना. इतलेच तर त्रास दिवंक जाय आसलेले जाल्यार कित्याक जल्मान घातलो म्हाका म्हणनान आमी? म्हणनान म्हणटा. पूण हितून गुन्यांव कोणाचो आहा? देवाचो? हो म्हजो गुन्यांव आसा कित्याक हांव देवाचें उतर सजमोंक ना. केन्ना हांवें निचो घेवंक ना. म्हजो सर्वेस्वर बाप कोणें म्हाका रोचला तो म्हज्या विशीं कितें उलयता? ज्या देवान, ज्या सर्वेस्वर बापान म्हाका रोचला तेजे विचार, तेजी येवजण, तेजी चिंतना, म्हजें सवें कितें आहा? केन्ना नियाळ केला जाणा जावपाक? ना. आनी कोणाक बोटां दाखयता निमाणी आमी? देवाक. सजमता. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. दीस आनी रात जेन्ना तूं देवाच्या उतराचेर नियाळ करून बसतलो. आतां थोडी रॉंग सजमोंक शकता. देवाचें उतर, समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठांचेर आसूं. हेजो मिनींग अहो ना की तूं तें पुस्तक घेवन दीसभर 24/7 बसोन वाचीत राव. इट डजंट से दॅट. तें तशें म्हणना.
आमी केन्ना केन्ना देवाचें उतर न्हू एक एक्स्ट्रीम लेवलाचेर घेवन वयतात आनी आमीच तेजो कायदो सोजमना आनी रॉंग सोजमणी घेता. देवाचें उतर दोन भशेचें आहा. एक तूं सारकें देवाच्या उतरा प्रमाणे सोजमणी घेता आनी एक तूं रॉंग सोजमणेन वयता. आतां हांगा म्हणटा दीस बूक ऑफ द लॉ शॉल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ युअर माउथ म्हणजे देवाचें उतर सदांच तुज्या वॉन्टांचेर आसोनी म्हणजे अशें ना तूं वाचीत बसतलें दिसभर आनी दुसरीं कामां ना. ना 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 समृद्धीचें पुस्तक सदांच तुज्या वॉटाचेर आसूं म्हणजे तुवें एक गोडीभर देवाचें उतर वाचूंक जाय. देवाची येवजण म्हजे सगळें कितें आहा पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुवें ती सोजमणी घेवंक जाय. पवित्र आत्मा सांगता ना आमी शिकतलीं फुडें फुडें पवित्र आत्म्याचेरूय शिकवण आमकां आसतली. कित्याक आमकां पवित्र आत्म्याची तर शिकवण ना. पवित्र आत्मा कोण तो आमी नको आमकां हें उतर सोजमोंकूय व्हेरी डिफिकल्ट. बट पवित्र आत्म्याची सोजमणी नासतना पासून आयज देव आमकां सोकोत दिता सोजमोंक. कित्याक देव जाणा आमच्या काळजाचें कंडिशन आमच्या काळजाचें आमच्या मनाचें कितें पळय चलता भितर न्हू तें देव जाणा. त्या प्रमाणे देव आमकां शिकयता. सोजमता आतां पळय जेन्ना उतर म्हणटा सदां काल तुज्या वॉन्टाचेर आसूं म्हणचें केन्नाय आमी तोंड उगडटलीं आमी कितें उलयतलीं देवाचें उतर. कोणूय आमच्या जिवितान आमकां मेवतलो आमी कितें उलयतलीं देवाचें उतर. उतर म्हणजे कितें डायरेक्ट कोणूय मेवलो डायरेक्ट काडलें स्क्रिप्चर सांगलें ना ना ना. तो मनीस कशे भाशेन उलयता त्या मनशाचें सिट्युएशन कितें आहा ताजें कंडिशन कितें आहा त्या प्रमाणे आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय. कोणूय आमच्या फुड्यान येयलो आनी आपणाचें सगळें दूख सांगता सांगोना तुमचे फ्रेंड तुमकां जाणा मरे अहें जालां तहें जालां कामार जालां हिंगा जालां थिंगा जालां सगल्यो खबरो सांगिनात सांगतात न्हू आमचे फ्रेंड. त्या टायमार आमी कितें सांगोंक जाय कितें जालां तें बाबा सगळें सायडीक दवरया आनी आपूण तुका कोणाची एक वळख दिवंक सोदता आपूण तुका कोणाक इंट्रोड्यूस करूंक सोदता. तो मनीस विचारतलो कोणाक तेन्ना आमी म्हणोंक जाय जेजूक. कित्याक जेजून पळय जी शांती दिल्या ती शांती संवसारी शांती न्हू ती शांती सर्वेस्वर बापाची. ती शांती कसल्याय परिस्थितीन तूं आसुनी ती शांती तुज्या काळजान आसता. तुका समाधान दवरता तुका शांत दवरता. कितेंय परिस्थिती आसुनी तूं शांत आसताय. कित्याक ती शांती मनशा कडल्यान येयना ती शांती येता जेजू कडल्यान आनी जेजून आमकां ती कोणाची शांती दिल्या बापाची. समजता. सो जेन्ना तेका लागून आमकां हें उतर आमच्या तोंडार सदांच देवाचें आसोंक जाय. आदी पयलें कितें जातालें जेन्ना फ्रेंड आमकां आपणाचे त्रास सांगताले तेन्ना आमी कितें करी तुका थंय रे म्हाकाय सेम जाता जिवितान म्हज्या. आमी आमचेय त्रास उलयनात. जेन्ना दुसरो दूख आपणाचें सांगता पळय तुका घडला केन्ना कोणूय तुज्या फुड्यान येतलो आनी तुका आपणाचे प्रॉब्लम सांगतलो तुजो फ्रेंड तुजो फॅमिली जावं तुजो कोणूय. तूं मागीर कितें करता म्हाकाय तेच प्रॉब्लम जालेले म्हाकाय तोहेच त्रास आहा हांवूय तोहलेच कितें म्हणटा तेका म्हणजे सेम सिट्युएशनान हांवूय आहा सद्याक आतां म्हाजेय प्रॉब्लम आहा. आमी कितें करी तूं तुजें सांग प्रॉब्लम हांव म्हजें सांगता प्रॉब्लम. ही संवसारी चाल आसलेली करेक्ट. पूण आतां आमकां उतर कितें म्हणटा देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यान पयस सरूं नये करेक्ट. जेन्ना दुसरो तुका प्रॉब्लम सांगता तेका थिंगाच थांबय आनी तेका हें शुभ वर्तमान दी. जायना जाता न्हू. पूण आमकां संवसार कितें शिकयता तेका सांगोनी मागीर तूंय सांग तुजें प्रॉब्लम आनी प्रॉब्लम इल्लेशें आहा तें इतलें व्हडलें करून मागीर आमी बसतात. बसनान बसता. पूण तूं जेन्ना दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर नियाळ करीत बसतलो तेन्ना तुका and that thou may observe to do according to all that is written therein. उतरा प्रमाणे पळय कितें बरयलां न्हू त्या प्रमाणे तूं तुजें जिवीत जियेतलो. तूं त्या प्रमाणे तुज्या जिविताच्यो कोरण्यो चाल चलयतलो. कोणाच्या प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे तुज्या जिविताची चाल चलपाक तुका देवाचें उतर पयलें जाणा जावंक जाय. तुका उतरूच तर आमकां खबर ना कशी आमी चलतली देवाच्या उतरा प्रमाणे चाल आमची. घुस्पणी जाता सारकें सांगा सोजमता प्लीज सोजमना आय कॅन रिपीट पण तें सांगता हांव. पूण प्लीज म्हाका अशें नाका की कोणाक सोजमोंक ना कित्याक हें खूब गरजेचें. हें सोजमलें न्हू फुडलें सोजमोंक आमकां सोंपें कित्याक आमी रेडी जातलीं. जेन्ना पासून आमकां सोजमना कित्याक आतां आमी हिंगा बसल्या खरी घोडे कोणाचेंय मन आसतलें घरा कडेन कोणाचेंय मन आसतलें भुरगीं कितें करता बायल कितें करता त्यो खबरो. थोड्यांचें मन आसतलें कामाचें कितें कितें तरी तुमचें सिट्युएशन आहा थिंगा मन आसतलें. पूण हें तर सोजमना फुडलें सोजमपाक जावचें ना. तेका लागून देव म्हणटा
आपणाच्या उतराचेर दीस आनी रात नियाळ कोर आनी तूं तर नियाळ कोरशी जाल्यार त्या उतरा पोरमोणे तूं तुजें जिवीत जियेतलो, तूं तुजें जिवीत चलतलो. समजता? For then thou shalt make your ways prosperous. वयरोस मातशें वयरोस. And then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. आता आमकां सक्सेस कोण दिता? आमकां सक्सेस कोण दिता? देव दिता? कोण दिता? देव दिता. करेक्ट? कोण दिता? देव दिता. हांगा आतां कितें म्हणलां, आतां आमी स्क्रिप्चर वाचला पळय. समृद्धीचें पुस्तक सदांकाळ तुज्या वोंटाचेर आसूं, दीस आनी रात म्हज्या उतराचेर तूं नियाळ कोर आनी तूं तें केल्या उपरांत त्या उतरा प्रमाणे तूं तुजें जिवीत जियेतलो आनी मागीर एंड देन यू शाल मेक तूं तुज्यो वाटो प्रॉस्परस आनी सक्सेसफूल यशस्वंत कितें गो सक्सेसफूल अंडरस्टूड नो. गॉड वील नॉट मेक युअर वेज प्रॉस्परस. देव आमचें जिवीत प्रॉस्परस. वॉट इज प्रॉस्परस इन हां बरें जिवीत तूं केन्ना जिवंक पावतलो, तुज्या जिवितान सक्सेस येतलो, तुज्या जिवितान यश येतलो. यश म्हणटा तेका कोंकणीन न्हू, यश येतलो तुज्या जिवितान सक्सेस. यू ऑल अंडरस्टूड नो सक्सेस. तूं तुज्यो वाटो योर वेज वील बिकम प्रॉस्परस एंड successful when you will meditate on the word of God, when you will live your life according to the word of God, and God will not make your ways prosperous. Sister समजून घे. आतां तुवें म्हणलें पळय देव आमकां सक्सेस दितलो. आमकां देव सक्सेस दिना. आमचे सक्सेस आमच्याच हातीन हा, पूण तेका कायदो हा. कायदो कसलो? जेन्ना तूं देवाच्या उतराचेर नियाळ करून बसतलो, जेन्ना तुज्या तोंडान फकत देवाचे उतर आसतले, जेन्ना तूं तुजी वाट देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले, तेन्ना तूंच तुज्यो वाटो प्रॉस्परस आनी सक्सेसफूल करता. देव करिना. देवान पळय देवाचे दोन मांड्यो हा. देवान पळय कितें केलां तें देव पोतून येवन करचो ना, आनी देवान पळय आमकां कितें करूंक लायलां तें देव करचो ना. ह्यो दोन गजाली देव केन्नाच करचो ना. देवान संवसारान सगळें करून दवरलां. आमी शिकतलीं तें ताजेरूय आमी शिकतलीं, कित्याक तुमी मेजॉरिटी योला न्यू. सो आमी शिकतलीं फुडें फुडें. देवान सगळें केलां आनी मनशाक संवसाराचेर अधिकार दिला. समजलें? सो आतां आमकां कितें जाय पळय तें आमी उलोवंक जाय, पूण तें उलोवच्या पयलें मायेन देवाच्या उतराचेर पयलें रावोंक जाय. देर इज अ कंडिशन. एक कंडिशन हा. तूं जेन्ना देवाच्या उतराचेर नियाळ करीत बसतलो, तुज्या तोंडांतल्यान जेन्ना देवाचें उतर सदांच तुज्या तोंडाचेर आसतलें, सदांच तुज्या वोंटाचेर आसतलें, आनी तूं जियेतलो तुज्या जिविताची वाट अकॉर्डिंग टू ऑल दॅट इज रिटन देर इन. कितें म्हणटा? अकॉर्डिंग यू वील ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दॅट इज रिटन देर इन. जें बरयलेलें आहा समृद्धीच्या पुस्तकाचेर, जें बरयलेलें आहा समृद्धीच्या पुस्तकाचेर, त्या प्रमाणे तूं तर तुजें जिवीत चलता, देन यू वील मेक जावं नाका गो NLT और ESV गो ESV. ओके गो डावन. आतां पळया इंग्लीश समजता न्हू, इंग्लिशीन स्क्रिप्चर समजतलो न्हू. पळया, this book of the law shall not depart from your mouth. Whose mouth? Your mouth. Your mouth. Not God's mouth. Our mouth. Okay? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate. Can you see this? You shall meditate. God will not meditate on His word. You shall meditate on it day and night. कितें म्हणटा? दीस आनी रात नियाळ कोर म्हणटा आपणाच्या उतराचेर. सो दॅट यू मे बी केअरफूल टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दॅट इज रिटन इन इट. इन वेर? इन द बुक ऑफ द लॉ, विच इज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर. समजलें? सो दॅट यू मे बी केअरफूल. हे समजता तुमकां? समजता न्हू?
so that you may be careful to do according to all that is written in it. All that, not some of that. सगळें सगळें कितें पळय पवित्र पुस्तकार बरयलां समजता. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस. सगळें कितें पळय बरयलेलें हा सगळें सगळ्या प्रमाणे तुवें चलोंक जाय. फॉर देन यू वील मेक your ways. Who will make? You will make. I will make. समजता. God will not make my ways prosperous and successful. कितल्या जाणांनी म्हटलेलें कितल्या जाणांनी म्हणलेलें देव करतलो सक्सेसफूल आमचें जिवीत. कितल्या जाणांनी म्हणलेलें. आतां उतर कितें आमकां शिकयता. कोण करतलो आमचे वे सक्सेसफूल आनी प्रॉस्परस. पूण तेच्या पयलें कितें कंडिशन आहा. हांव एक क्वेश्चन कित्याक विचारता जाणा. सो म्हाका गमता तुमकां सजमला सजमोंक ना. आमी आतां तुमकां कळलें कोण सक्सेसफूल करतलो आमच्यो वेज एंड प्रॉस्परस. कोण करतलो आमी. कंडिशन कितें आहा. तेच्या पयलीं आनी कितें करूंक जाय. मेडिटेट. हां नियाळ. कोणाच्या उतराचेर. बायलेन कितें म्हणलां ताचेर दिसा रात नियाळ करपाचो. घोवान कितें म्हणलां तें चिंतीत बसपाचें. देन आय वील मेक माय वे प्रॉस्परस एंड सक्सेसफूल. वॉट आय वील मेडिटेट. वर्ड ऑफ गॉड. कितें म्हज्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां पयस सरोंक जायना. देर आर टू कंडिशन्स. देवाचें उतर तुज्या वॉन्टाचेरूच आसचें आनी देवाच्या उतराचेर तुवें दीस आनी रात नियाळ करचो. आनी तिसरें तुवें त्या उतरा प्रमाणे तुवें सगळें यू हॅव टू डू अकॉर्डिंग टू ऑल दॅट इज रिटन इन इट. तुवें सगळें करूंक जाय. ते उतरान पळय कितें बरयलेलें आहा सगळें. आं ऑल सगळें उतरा प्रमाणे सगळें तुवें तुज्या जिवितांत चलोंक जाय. फॉर देन गॉड वील मेक युअर वे प्रॉस्परस. For then God will make your ways prosperous. Then you will make your way prosperous and then you will have a good success. Is it clear? कितें दिसता. फर्स्ट टायम येयला तांकां सांगा कशें दिसता तुमकां आयज. कित्याक लागून बरें दिसता. सजमणी मेवली तुका सिस्टर. सजमता तुका तुका हेल्प जाता. इतलीं वर्सां आपणाक गमोंक नासलें उतर सजमो नासलें. आयज उतर उलयता तुजेशेन तुका ब्रदर. कित्याक लागून विचारता. सपोज हें तर तुमकां सजमना न्हू फुडें हेच टायम वयतलो कांय सजमोचें ना. इवन टू हें उतर सजमोवपाक पासून यू हॅव टू प्रिपेर युअर सेल्फ. तुमचें मन तुमी रेडी करूंक जाय. हें उतर कितें उलयता. हें उतर कितें सांगता. कितें ही सजमणी. हें तुमी विचारूंक जाय पवित्र आत्म्या कडेन. तुमी जाणा जावंक जाय. कित्याक आमकां आमकां सगल्यांक सक्सेस जाय. प्रॉस्पेरिटी जाय. आमी प्रॉस्परस जाय. आमकां प्रॉस्परस म्हणजे कितें. पयशे दोन कितें आमच्या जिवितांत सगळें वेल्थ आसता पळय ताकाच प्रॉस्पेरिटी म्हणना. प्रॉस्परस तुज्यान म्हणूं येता. इवन तूं देवाच्या उतरान तर बरो बरो कितें म्हणटा तें उतर तुका बरें सजमता. तूं उतरान हा सारकें तूं उतरा प्रमाणे चलता. दॅट इज ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी. जेन्ना आमी देवाचें उतर सजमोन जेन्ना दुसऱ्यांचे आत्मे आमी साल्वार करतलीं तेन्नाय आमी म्हणूंक जाता आमी प्रॉस्परस. बिकॉज आमी दुसऱ्याचे आत्मे दुसऱ्यांक हाडटा स्वर्गीच्या राज्यान देवाचें उतर सजमोंक. एक एक मनीस तरी पासून आमी हाडटा वचोन न्हू म्हणजे कितें. आयज म्हाजें साल्वसांव जालां. म्हाका देवाच्या उतराची सोजमणी मेवल्या. म्हाका स्वर्गीच्या राज्याची उतर सजमलां. आयज हांव वयतलें आनी दुसऱ्यांकूय तें सांगतलो. आपूण दुसऱ्यांक पळय आमी जेन्ना घेवन येता दॅट इज ऑल्सो प्रॉस्पेरिटी. इट्स नॉट ओन्ली अबावट द वेल्थ. नो. आमकां प्रॉस्पेरिटी म्हणजे कितें दिसता. पयशे सगळें आसलेलें सारकें बँक बॅलन्स सगळें भरोन वता ती प्रॉस्पेरिटी. इट्स नॉट ओन्ली दॅट इज प्रॉस्पेरिटी. जेन्ना देव आमच्या सांगात आहा म्हणून आमकां खात्री जाता पळय न्हू दॅट इज प्रॉस्पेरिटी.
देव आमच्या सांगाता हा. आतां आतां पळय हांव नको तुमकां घडला जाल्यार अशें केन्ना तरी अशें दिसलां तुमकां आतां तुमी कांय कुमसार जावन तुमी आतां येयला सपोज ओके कुमसार जावन येयली कितें दिसता जिविताक कुमसार जावन येयल्या उपरांत बरें दिसता खुशालकाय येता भितरल्यान संतोश येता करेक्ट कित्याक आतां हांव नितळ जाला सगलीं पातकां सांगलीं बोगसलीं सारकें पाद्री म्हणटा न्हू सगलीं तुजीं पातकां बोगसल्या वोस आनी परत्यान पातक करिनाका म्हणचे कितें एक क्लीन तुका चीट मेवता तूं क्लीन आहाय सांगता म्हणना अहें म्हणटा न्हू तेन्ना आमकां एक त्या आयताराक जावं त्या दिसाक आमकां इतली खुशालकाय इतलो संतोश भोगता आनी केन्नाय आमी दुसऱ्याक कोणाकूय पातक्याक पळयता तेन्ना वो कुमसार जावंक ना वो पातकान आहा आमकां दिसता न्हू दुसऱ्यांक पळोवन म्हणजे हांव क्लीन आहा दुसरो क्लीन ना हे आमकां थॉट्स येयना बी हॉनस्ट येता न्हू केन्नाय पयले हे आदी येताले न्हू जेन्ना आमी कुमसार जावन येयली आनी आमच्या घरान सपोज कोण आमच्या घरान दुसरो मनीस आहा तो जावंक ना आनी तो वायट जिवीत जियेता आमकां दिसना हांव सारको आहा बरो कुमसार जावन येयला आतां हांव नेवो मनीस हांव क्लीन मनीस तो जावंक ना दुसऱ्याक बोट आमी दाखयना दाखयता करेक्ट आतां 2 दीस गेले 3 दीस गेले कुमसार जावन आतां तुजो संतोश मनशाचो मातसो देंवता कित्याक 2 उतरां वायट उलयलीं गोडेक तोंडांतल्यान 2 उतरां सपोज वायट येयलीं समजता कुमसार जावन येयला त्या दिसा व्हडलो संतोश आमकां वय खूब क्लीन जालीं आमी खूब सारकी पवीत जालीं 2 दिसांनी गोडेक तोंडांतल्यान 2 उतरां वायट येयलीं दर कोणान कितें केलां आमी 2 गाडयो मारल्यो करेक्ट एग्जाम्पल कितें म्हणलें दर आनीक मातशें कितें आनीक कितें केलें कोण सपोज एग्जाम्पल कोण सपोज सोरो पिता कुमसार जाल्या उपरांत 2 दीस सोरो पियोंक ना तिसरे दिसा सपोज तो पियेलो आतां ताका कितें जाता मनान कितें जातलें गिल्टी जातलो खालतिकाय येतली येवची ना उलयात न्हू पूण 2 दिसां पयलीं बरो संतोशान आसलो तो हा पळय 2 दिसांनी कशें गेलें हॅपिनस देंवचार आमी पावतली त्या टॉपिकाचेर राव तूं मातसो 5 दीस आहाय न्हू सगल्या टॉपिकांचेर आमी येवया खूंय देंवसार आहा खूंय कोण आहा तो आमकां सारकें गमतलें आनी कोण शिकयतलो देवाचें उतर कोण शिकयतलो आमकां हें सगलें देंवसाराचो जागो आयज खूंय आहा पळय न्हू हें पवित्र पुस्तक आमकां शिकयतलो आजून वी आर नॉट इन हरी दीस आहा न्हू फ्रॉम टुडे टील फ्रायडे टायम इज देर वील स्टडी स्लोली आयज आमकां दिसता देंवसार बरो व्हडलो पावरफूल आहा दिसना देंवसार येता नाडूंक आमी कोत्ता वायट आमकां जाय तें आनी घालता कोणाचेर देंवसार येयलो नाडूंक म्हणटा आमी कित्याक आमकां उतराची सोजमणी ना आनी आतां आमी शिकतलीं कोण खाली हातीन हिंगाच्यान वयचो ना तुमी कोण पळय हिंगासर येयल्या न्हू एम्प्टी हँडेड कोणूच घरा वयचो ना तुमी देवाचें उतर तुमच्या काळजान भरोन तुमी वयतल्यात कितें पळय तुमचे काळजान उणेपण दूख कोश संकोश कितें तुमी घेवन येयल्या न्हू संतोश भरून देवाचो तुमी वयतल्यात पूण ताका एक कंडिशन आहा देवाचें उतर चीत दिवन तुमी आयकोंक जाय आतां हांवें हें म्हटलां म्हणून तुमी तर उगी बसोन थिंगा झेमेशात तर बरें आनी कांय आयकोना येयल्या तोच घरा वयतल्यात सॉरी टू से दीस बट दीस इज द ट्रूथ तुमी येतले बसतले आयकोना उगी बसता सपोज कांय आयकोना शितीर दिना चीत दिवन आयकोना येयल्या तोच घरा वयतले पूण ही गॅरंटी सांगता सपोज कान दिवन आयकोता आनी काळजान तर उतर देवाचें घेता आनी सोजमणी घेता न्हू एम्प्टी हँडेड वयचें ना सोच सांगता दोर ताका मातसो मागीर पळोवया मागीर वॉट आय वॉज सेयींग प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्परस आमी म्हणटा जेन्ना आमकां देवाचें उतर मेवलें आय वॉज सेयींग गिवींग द एग्जाम्पल न्हू आतां तुवें 2 दिसांनी सपोज कितें वायट केलें कितें जाता आमकां उणेपण येतलें न्हू हांवें पातक केलें हांवें वायट केलें आतां देव म्हज्या सांगाता ना येयना येता चिंतोन येवचें ना येतलें न्हू कितें चिंतप येतलें आतां देव पयस गेलो कुमसार जाला तेन्ना देव म्हाज्या सांगाता आसलो आतां मातशें हांवें वायट केलें देव म्हजे सोरशिल्लो पयस गेलो ही कोण
कोण शिकयता आमकां ही सगलें? ही असली चिंत ना. यू ऑल अग्रीड विथ मी, रायट? तुमी सगळीं अग्री जालेली? कुमसार जाला तेन्ना देव म्हज्या सांगाता आहा, हांव पवीत जाला, हांव आनी देव सांगाता. आतां हांवें 2 उतरां मेळी उतरां उलयलीं, वायट उतरां उलयलीं, गाडी मारल्यो, सोरो पियेलो, कितें तरी वायट कामां केलीं, आतां उखल्लो, कितें केलें, आतां हांवें 2 दिसांनी ही कामां केलीं, आतां देव गेलो, पयस गेलो. ही चिंत ना आमकां कोण शिकयता? रिलॅक्स. सो ही उतरां आमकां कोण शिकयता? ही रॉंग अंडरस्टँडींग. कोणा सोशियल्यान येयलें, केन्ना नियाळ केला? संवसार आमकां, यू लिसन केरफुली, यू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, इट वील सेट यू फ्री. समजता? आमी जण एकल्यान आमकां पयलीं सुटका आमकां देवाच्या उतरान जावंक जाय, मागीर आमी दुसऱ्यांक दिवंक शकता उतर न्हू. पूण म्हाका तर सुटका मेळोंक ना आनी म्हाका जाय दुसरो पयलो चेंज जालोलो, जातलें ना. पयलीं चेंजीस जावंक जाय, पयलीं सुरवातेक चेंजीस बदलावणी जावंक जाय म्हज्या जिवितान. तेन्नाच म्हज्यान दुसऱ्यांक वचोन म्हजी टेस्टिमनी सांगोन दुसऱ्याक सुटका दिवंक जाता देवाच्या उतरा प्रमाणे. पूण सपोज तर म्हाकाच सुटका जावंक ना, म्हाकाच उतर सोजमोंक ना, म्हाका जाय म्हाजी भुरगीं चेंज जालेलीं, म्हाका जाय म्हाजो घोव चेंज जालेलो, म्हाका जाय म्हाजी सासूमाय चेंज जालेली, म्हाका जाय म्हाजो भाव चेंज जालेलो, म्हाका जाय म्हजी भयण चेंज जालेली, म्हाका जाय सगळीं शेजाऱ्यां चेंज जालेलीं, पूण हांव म्हाजें जिवीत चेंज करपाक सोदीत ना. समजता? जेन्ना म्हजें जिवीत हांव बदलतलें देवाच्या उतरा प्रमाणे, जेन्ना म्हज्या जिवितान हांव तो देवाचो उजवाड येवपाक जागो दितलें, तेन्नाच म्हज्यान हो उजवाड वचोन दुसऱ्याक दिवंक जाता. समजता? आमचो पयलो नियाळ जावंक जावो, म्हजी नवसरणी जावंक जाय, जाल्यारूच म्हज्यान दुसऱ्याक उतर दिवन दुसऱ्याची नवसरणी करूंक जाता. सो आमी शिकतालीं, जेन्ना आमी वायट केल्या उपरांत आमकां चिंतना येता देव आमचे सोरशिल्लो पयस गेलो. करेक्ट? पूण देव आमचे सोरशिल्लो पयस वचना. देव सदांच आमच्या सांगाता आसा. पयस वयतात आमी, पयस वयतात आमी. पूण आमकां दिसता संवसाराची जावं एक फोटीची मांडणी आमकां दिसता की देव पयस वयता. देव पयस वचना. देव सांगाता आहा, आमी पयस वयता. जेन्ना आमच्या सांगातात देव आसता. आतां जोझफाची स्टोरी आयकला तुमी बायबलांतली? जोझफ आयकला? जोझफ आयकोंक ना? जाकोबाचो पूत जोझफ, ताचे भाव ताका स्लेव गुलाम कसो विकता तो इजिप्टान. जोझफाची स्टोरी. सो बायबल म्हणटा जोझफ जावन आसलो प्रॉस्परस मॅन. प्रॉस्परस मॅन ताका कित्याक म्हणटालो? कित्याक देव ताच्या सांगाता आसलो. सो आमकां सोजमणी प्रॉस्पेरिटी म्हणजे कितें दिसता? संवसाराची गिरेस्तकाय, वेल्थ, ती प्रॉस्पेरिटी. पूण जेन्ना देव म्हज्या सांगाता आसा ती प्रॉस्पेरिटी, जेन्ना म्हज्या जिवितान म्हाका खात्री आसोंक जायी. आतां म्हाका म्हज्या जिवितान पूण टायम लागलो, इवन म्हाकाय टायम लागलो. हांवूय तुमच्याच भशेन फर्स्ट टायम येयलेलें कांय खबर ना. म्हाका अशें दिसतालें हांवें वायट केल्या उपरांत देव पयस वयता. ही सोजमणी म्हाका आसलोली. जेन्ना हांव रेतीराक गेलें, तुमच्याच भशेन बसलें, देवाचें उतर कान दिवन आयकलें, चीत दिवन आयकलें, उतर काळजान वचपाक आय अलावड दॅट वर्ड टू गो इन टू माय हार्ट. काळजान वचपाक दिलो जागो देवाच्या उतराचो. त्या उतरान म्हज्या मनाची नवसरणी केली आनी देवाचें उतर म्हाका इस्काडोन शिकयलें. प्रिचरांच्या उद्देशी म्हाज्याय कानार उतरां पडलीं. आयज तुमी कशीं आयकता, हांवूय तशेंच बसून आसलेलें. जेन्ना सोजमणी मेवली, आयज हांव खात्रेन आनी गॅरंटीन म्हणटा आय एम अ प्रॉस्परस वुमन म्हणटा हांव. कित्याक लागून? म्हाका खात्री आसा देव म्हज्या सांगाता आहा. आयज तो देव म्हज्या सांगाता नासलो, म्हाज्यान म्हज्या वस्तुंगी हांगा उबें रावन देवाचें उतर परगट करूंक जावचें ना, केन्नाच जावचें ना. म्हज्या उद्देशी, म्हज्या वस्तुंगी, म्हज्यान हिंगा उबें रावन देवाचें उतर दिवंक केन्नाच जावचें ना. पूण म्हाका खात्री आसा. कित्याक खात्री आहा? कित्याक हें उतर म्हजे कडेन उलयता. हांव म्हणटा हांव प्रॉस्परस म्हणटा हांव. कित्याक? म्हाका खात्री आहा देव म्हज्या सांगाता आसा. आनी घोडेक आयज हांवें कितें मिस्टेक पासून तर केली, कितें वायट पासून तर घडलें, म्हाका हिवूय खात्री आहा की देव म्हज्या सोरशिल्लो पयस वचना. पूण हांव कितें करता? सायबा बोगोस गुन्यांव जालो म्हजो,
म्हाका बक्षी म्हणून हांव सांगता जेजू आनी सोत मानता की देवान म्हाका बक्षिला. कित्याक सोत मानता? बक्षिला म्हणून खुर्सार मेलो न्हू तो. बक्षूंक नासलो जाल्यार पुतून म्हाका रावचो पडचो नासलो ताका तूं यो पोत्तान पोत्तो मोर खुर्सार. म्हाका कित्याक खात्री आहा देवान बक्षिला म्हणून? कित्याक देव खुर्सार मेलो आनी जेजून म्हटलें इट इज फिनिश्ड. समजता? सो म्हज्यो वाटो प्रॉस्परस आनी गूड आनी सक्सेसफूल कोण कोत्तलो? कोण कोत्तलो? आमी. पूण तेका पयलो कितें कायदो आहा? देवाचें उतर म्हज्या वॉन्टांचेरूच आसचें. दीस आनी रात हांवें देवाच्या उतराचेर नियाळ करचो आनी त्या उतरा प्रमाणे त्या उतरांनी कितें पळय बरयलेलें आसा दॅट इज रिटन इन इट आय हॅव टू बी यू मे बी केअरफूल टू डू. आय हॅव टू डू अकॉर्डिंग टू दॅट इज रिटन इन इट. फॉर देन आय विल मेक माय वेज प्रॉस्परस and I will have a good success. समजले? Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. समजता तुमकां? समजता? जेन्ना आमकां दिसता न्हू आतां आमी कशें म्हणलें एग्जाम्पल आमी घेतलेलें जेन्ना आमी वायट कामां केल्या उपरांत देव आमचे कडल्यान पयस वयता. करेक्ट? पूण देव आमचे कडल्यान पयस वचना आनी आमकां कशें गमता हें देव वचना म्हणून? सोंपोन येयलें? कशें गमलें आमकां देव पयस वचना म्हणून? आं? आमकां कशें गमलें आमी पातक केल्या उपरांत देव पयस वचना म्हणून? कोण सांगतलो? पयलें म्हटल्यार आमी वायट केल्या उपरांत देव पयस वयता म्हणटा न्हू आमी. आं? आसना? आसता? कोण पयस वयता? आनी कशें गमलें तुका? खूंय खूंय मेवलें तुका बरयलेलें? खूंय आयकलां तुवें? खूंय खूंय बरयलेलें आहा? बायबलाचेर? स्क्रिप्चर सांग. Right, I'll show you. Okay, go to Genesis 3. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Shishalara naka baba hayantana naka mama hana hala hala hala. Shishalara ka baba baba hana hana hana. Sedere ka baba baba baba. Go verse 3 onwards वाचया आमी. 1 onwards. Genesis 3, 1 onwards. Okay. आता पळय. आमचो प्रश्न कितें आसलो? आमी म्हणटा पुस्तकान बरयलेलें आहा, हिंगा बरयलेलें आहा. कितें म्हणटा? आं? यू फोकस न्हू. तो न्हिदला तरी तो आयकता ओतम्यान. वॉट करेक्ट? वॉट इज इट करेक्ट? ओके. आतां पळय. आमकां दिसता जेन्ना आमी वायट केल्या उपरांत देव आमचे सोरशिलो पयस वयता. जेन्युइन आन्सर नासलेलो तो आमचो. हांवें म्हणलें जेन्ना आमी कुमसार जाल्या उपरांत आमकां दिसता देव आमचे सांगात आहा, आमी नितळ जाल्यार, आमी क्लीन जाल्यार, आमी पवित्र जाल्यार. करेक्ट? 2 दिसांनी मातशें कितें वायट घडलें, आमी पातक केलें, आमचो पावर मातसो मातसो देंवोंक लागता, आमी उणेपण भोगता. करेक्ट? उणेपण जायना आमकां? पातक जालें, देव रागार जाला आसतलो, देव पयस गेला आसतलो, देव आतां म्हाका पळोवन घेवचो ना, म्हाका हांस लायतलो. चिंतूंक ना हें केन्ना आमी? देव हांस लायतलो म्हणून? चिंता न्हू. पूण आयज आमकां इतलीं वर्सां आमकां ही चिंतना आसलेली? ही चिंतना नासलेली आमकां देव पयस वयता म्हणून, आमकां रागार जाता म्हणून आमचेर? आदाम आनी एवेन फ्रूट खाल्ला तेन्ना देव रागार जावंक नासलेलो? जालोलो? पळोवया. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field
that the Lord God had made. He said to the woman, did God actually say you shall not eat any of the tree in the garden? हेजेर दुसरो टॉपिक हा, पूण आमी सद्याक आतां देव पयस वयता वचना तें पळोवया. ओके, आतां हिंगा कितें म्हणटा, जो सोरोप येयलोलो नाडूंक एवेक. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, आता शेरपेतूच म्हणटा, सोरोप कितें म्हणटा, सोरोप कितें म्हणटा, देवान खरेंच सांगलां तुमकां खंयच्याच झाडाचें फळ खायनाका म्हणून. कितें म्हणटा ती सोरोप कितें म्हणटा एवेक येता आनी, देवान तुमकां खरेंच सांगलां खंयच्याच झाडाचें फळ खायनाका म्हणून. लेट्स गो डावन. आतां एव कितें म्हणटा, and the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the tree in the garden. ती म्हणटा आमी फ्रूट खावंक जाता, ज्या गार्डनान झाडां आहा तेजे खावंक जाता, पूण देवान सांगला म्हणटा तुमी wait, I will just read it in English first. But God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. आता कितें म्हणटा, एव कितें सांगता सोरपाक, देवान सांगला म्हणटा गार्डनाच्या मोदेकात पळय एक झाड आहा, त्या झाडाचें फळ खायनाका म्हणून सांगला म्हणटा. आनी इवन त्या झाडाक हाती लायनाका, नाजाल्यार तुमी मोत्तेली. सारकें, उतरा प्रमाणे सारकें तुम्ही वाचतात न्हू, तुमकां दिसता पळय. सो बट गॉड सेड यू शॅल नॉट ईट ऑफ द फ्रूट ऑफ द ट्री. त्या झाडाचें फळ खायनाका जे गार्डनाच्या मोदेकात आहा, आनी ताका हातूय लायनाका, जाल्यार तुमी हात पासून लाय जाल्यार तुमी मोत्तेली म्हणून सांगता. आतां हो देवान कमांडमेंट दिलोलो तांकां, एक 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 कमांड, एक कोरिनाका म्हणून सांगलेले देवाचे उतर. हां, एक कायदो, नॉट कायदो, एक कमांड दिलो, तुमी हें करप ना. आतां सपोज म्हाका सपोज आतां तांच्यांनी सांगलां एका हात लावप ना, एग्जाम्पल. ओके, तो एक रूल म्हाका दिला, हात लावपाचो ना. म्हणजे म्हज्यान हात लावं येता ना, म्हज्यान हात लावंक जायना, कित्याक म्हाका सांगला, रूल दिला, एक काय हें दिला, कमांड दिला, हात लावपाचें ना. सो देवान आदाम आनी एवेक सांगलेले, आदामांक सांगलेले सगळे झाडाचे खाया, पूण जें झाड गार्डनाच्या मोदेकात आसा पळय ताचे फ्रूट खावपाचें ना आनी ताका हात पासून लावपाचें ना. लायत जाल्यार तुमी मोट्टेल्यात. कॅन वी गो फोर्थ वर्स. बट द सर्पंट सेड टू द वुमन, यू विल नॉट शुअरली डाय. पूण आतां सोरोप कितें म्हणटा, सोरोप कितें म्हणटा एवेक, तूं मोरची ना. तो कितें म्हणटा, तूं मोरची ना, तूं खायत जाल्यार तूं मोरची ना. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. तो म्हणटा तुमी मोरची ना, पूण तुमचे दोळे उक्ते जातले. दोळे उक्ते जाता ती कुड्डी आसलेली पयली, ती कुड्डी आसलेली जाल्यार ती कशी गेली त्या गार्डनान, त्याच झाडाक हात लायलो आनी फ्रूट खाल्ले. हां, मागीर ते खान कुड्डी जाली. देवान सांगलें खायनाका. पयलें उतराची सोजमणी घे. कित्याक लागून म्हणटा, आयज आमी हिंगासर एकठांय जाल्यार देवाचें उतर सोजमोंक, पूण आमी रॉंग सोजमणी घेवन रायट सोजमणेक कन्फ्युजन हाडटा. ताका लागून आमी बसोन देवाचें उतर पयलें आयकोंक जाय, चीत दिवन पळोवंक जाय, आयकोंक जाय, नियाळ करूंक जाय, आनी मागीर देवाचें उतर सोजमोंक जाय. आमकां तर आमच्या जिवितान बरेंपण जाय, आमकां सुटका कोण दितलो, देवाचें उतर. पूण तें उतर पयलें काळजान हांवें घेवंक जाय म्हज्या, नाजाल्यार म्हजी सुटका जावची ना. आसा तसोच जिवीतभर आमी अशींच उरतलीं, कांय बदलावणी जावची ना. समजता. हे टीव्हीचेर घालता खरें, पूण हें पवित्र पुस्तक. समजता. तुमच्या बायबलाचेरूय सेम आसतलें. हें आतां टीव्हीर कित्याक घालता आमी स्क्रिनीचेर, कित्याक तुमकांय दिसपाक, कित्याक हो प्रूफ न्हू, देवाचें उतर न्हू. आमी शिकता कितें हिंगासर, शिकता कितें, देवाचें उतर. हांव सपोज ह्या बायबलाचेर हिंगा रावन वाचता तुमकां खबर आसतली हांव कितें वाचता आनी कितें म्हणून ना. बट दीस इज द एविडन्स. वॉट इज जेनेसीस, GEN, जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 4.
पेन बूक घेवन बरोवंक जाय. कित्याक बरोवंक जाय? घरा आतां आमी घरा वयतलीं कितें शिकतलीं? उगडास सुट्टलो सगलो आमकां? उगडास सुट्टलो ना. उतर सजमना, कांय एक्सपेक्टेशन आशा दवरपाची ना. कित्याक सुटका आहा देवाच्या उतरान. जेजू म्हणटा तूं तर खरोच म्हजो शीस, तूं म्हज्या उतरान कंटिन्यू करतलो आनी खरो शीस तूं तेन्ना आसतलो म्हजो. तूं म्हज्या उतरान कंटिन्यू करतलो. सोत तुमकां कळोन येतलें आनी सोत तुमकां सुटका दितली. आमी सोदांच कितें जाणा? सोत कळोन येतलें, सोत सुटका दितली. सोत कळोन येतलें. कितें सोत? कसलें सोत जाणा आमी? देवालें उतर. मागीर शिकोंक नाका? शिकोत जाल्यारूच कळोन येतलें न्हू आमकां. बायबल उक्तो करून वाची जाल्यारूच कळोन येतलें. आमकां सगल्यांक सुटका जाय. जाय वो नाका? नाका सुटका आमकां? आतां आमी घोडे घोडे सैतानाक बोट दाखयता. सैतान येयलो, सैतान येयलो, सैतान येयलो. सैताना कडल्यान सुटका नाका आमकां? खंय मेवतली? यू कंटिन्यू इन माय वर्ड एंड देन यू शॅल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री. सुटका कित्यान हा? देवाच्या उतरान. पूण आमी कंटिन्यू करूंक जाय. ओ 5 दीस हांगा बसली, आयकली, पत्ती गेली आनी सेम सिट्युएशनान पडली. कितें फायदो हिंगा बसून 5 दीस? घरा बसलेली चड बरी न्हू. एक एक घडी आमकां जिवितान गरजेची. समजता? एक एक घडी जिवितान आमकां गरजेची. कित्याक देवाचें उतर ना आमच्या जिवितान कांय ना. हांगा पळय कितें म्हणटा? जेन्ना सोरोप येता तिका सांगपाक तुमी मोरची ना म्हणटा. तुमी तें फळ खाल्लें सुद्दां पळय, तुमी मोरची ना, पूण तुमचे दोळे उक्ते जातले. कसले दोळे? बरे बरे. द नॉलेज ऑफ गूड एंड इवल. द नॉलेज ऑफ गूड एंड इवल. देवान आदाम आनी एवेक रोचलेलो आपल्या सारकिलो. आपल्या सारकिलो म्हणजे आपल्या रुपाचो न्हू. आमकां रॉंग सोजमणी हा. देवान मनशाक रोचला आपल्या सारकिलो म्हणजे कितें? देव तुज्या भशेन दिसता? देव म्हज्या भशेन दिसता? देव तुज्या भशेन दिसता? हे फिजिकल अपियरन्स आमचो. वो आमचो. आमी कोण तरी एकामेका भशेन सेम दिसता? आमी दोगांय सेम दिसता? हांव आनी ती सिस्टर? तुमी दोगांय सेम दिसता? ना. म्हणजे देव कोणा भशेन तर? आमी आतां फायट करची पडली ना. देव म्हज्या भशेन दिसता, तूं म्हणटलो तुज्या भशेन दिसता, तें म्हणटलें म्हज्या भशेन दिसता. देवान मनशाक आपल्या सारकिलो रोचला म्हणजे देवान मनशाक आत्म्यान आपल्या सारकिलो रोचला. आमी म्हणटा आमी देवा सारकी. देवाची रोचना आमी देवान मनशाक रोचला आपल्या सारकिलो. कसो? आत्म्यान. समजता? पूण आमचें मन ध्यान खंय हा? आमी कशीं दिसता? आमी अशीं दिसतात फिजिकल. बट फिजिकल कांय ना. हे फिजिकल आमकां कित्याक आहा? कित्याक आमी ह्या संवसारान आहा म्हणून. ह्या अर्थाचेर ह्या धर्तीचेर रावपाक लागून आमकां ही कुडीची गरज. ही तर कूड ना. आतां आमचो आमी जेन्ना मोत्ता, आतां सपोज आमी जेन्ना मोत्ता, कितें भायर सरता आमचो? आत्मो. आत्मो भायर सरल्या उपरांत एक कुडीक वालोर आहा? तूं ते कुडी उलपायली, ते कुडी काडून आनी खंय उडयली, मातयेक लायली, कितें डिफरन्स पडटा? फरक पडटा? ना. ते कुडीक नांव तरी कोण घेतलो? कितें म्हणटलो कोणी? डेड बॉडी. दर आतां कोण मनीस मेला तुमच्या गांवान, दर पेद्रू धरया. कोणाचें नांव आहा पेद्रू हिंगासर? आहा कोण? ना. दर आतां गांवचो पेद्रू मेलो, कोणी म्हणटलो? मोडे हाडले म्हणटलो काय पेद्रू काडलो? पेद्रू काडलो म्हणटलो. कितें म्हणटलो? पेद्रूचे मोडे हाडले म्हणजे कितें? पेद्रू नांवाचो गेलो, आत्मो गेलो. समजता? म्हणजे देवान आमकां रोचल्या आत्म्यान. सजमणी येता? मातशें चड जाली सजमणी. ओके. सो देवान आमकां रोचल्या आत्म्यान. सो हांगा देव कितें म्हणटा? सोरोप कितें म्हणटा? तुमी शुअरली गॅरंटेड तुमी मरची ना म्हणटा. म्हणजे कितें? हांगा देवान तांकां कसलें मरण सांगलेलें? आत्म्याचें. तुमी तर तें खायशात, तुमी मरतली आत्म्यान. आत्म्यान म्हणजे कितें? तुमकां गमन येतलें बरें आनी
वायट समजले तुमचे दोळे उक्ते जातले देवान तांकां रोचलेली आपणा सारकिली आनी देवान कितें म्हणलेलें सगळे खायात देवान सगळे मनशाक पळय कितें गरज तितले देवान पयले रोचला आनी निमाणो मनशाक रोचला इतलो देवान मनशाचो मोग केला की जेन्ना घोडेक मनशाक कितें गरज पडत एक उतर मनशाच्या तोंडान येवचें ना देवा हें ना म्हाजे कडेन तुवें तें करूंक नाय न्हू तें फ्रूट ना तें ना हें ना कांय ना फूल कंप्लीट केला संवसार आनी मागीर मनशाक घातलो कित्याक देवान कितें केलां तें आमी दादोसपणान बरोन वतसोर खावपाक जेवपाक आमकां देवान सगळे मनशाक रेडी केलेले समजता बरे आनी वायटाचे सोजमणेचे थोड्यांक जायत्यांक दिसता फ्रूट म्हणजे एपल खाल्लो एपल न्हू तो फ्रूट ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड अँड इवल समजता सो जेन्ना देवान कमांड दिलोलो ते फळ खायनाका बरे आनी वायटाच्या गिन्यानाचें पूण देवान तांकां तें सांगूंक नासलेलें बरे आनी वायटाचें गिन्यानाचें फळ म्हणून सगळें खाया आतां तर तुमकां सगळें करा म्हणल्यार आनी एकूच करिनाका म्हणल्यार तुमकां तेंच करूंक जाय आतां तुमकां सांगलें हें दारूक तें केल्यार जाता तें दारूक तें केल्यार जाता तें मात करिनाका तुमी आयकोचें ना तुमकां तें ओपन करून पळोवंक जाय कित्याक करिनाका म्हणलां कितें आहा मनान येना क्युरियोसिटी एक येना कित्याक सांगलां काय कितें जनेलान सावन तरी पळोवया कितें आहा पळय तें जावचें ना सेम तें सेम देवान रोचणारान सांगलें तें काम करिनाका कित्याक करूंक जाय आसलेलें आतां केलें पळय कितें जाता तें फुडें आतां सैतान येयलो नाडूंक न्हू ब्रदर म्हणटा न्हू बगर बगर सैतान येयलो सैतान येयलो सैतान येयलो आतां सैतान येयला नाडूंक करेक्ट पूण आतां सैतान नाडूंक येयलो सैतानान तें फ्रूट काडून तिच्या तोंडान घातलें सैतानाचें काम कितें फकत येवन उलोवपाचें करपाचें ना करपाचें काम कोणाचें मनशाचें दर एका मनशाक सोरो पिवपाची वायट संवय आहा एग्जाम्पल एक दर पियेता तो आनी ताका जायना सोडपाक रावंक जायना देवाचें उतर कितें म्हणटा सोरो पिवप म्हणजे इवल न्हू इट इज रॉंग काम न्हू तें उतरा प्रमाणे आतां तो मनीस दर पियेता आनी म्हणटलो ना सैतान नाडूंक येयलो न्हू तो फ्रेंडाच्या रुपान सैतान येयलो आपणें 4 दीस जालो हांव पियोंक ना बरो रावतलो म्हणून येवजिलेलें आपणें पूण आतां तो फ्रेंड येयला न्हू भायरसान तो फोर्सान घेवन गेलो आनी आपणाक नाडलो सैतान येयलो कोणाच्या रुपान फ्रेंडाच्या रुपान पूण फ्रेंड बॉटल ओपन करून तुज्या तोंडान ओतयता तुका तोंड आहा सांगपाक हांव पियेना हांव येना आसावो ना हिंगा एवेक सैतानान फळ काडून एवेच्या तोंडान घातलें कितें केलें एवे सैतानान फकत उतरां उलयलो कोणें कान दिलो एवेक एवेन कोणाक कान दिलो सैतानाक कान दिलो आनी तें फ्रुटूय खाल्लें आनी आदामाकूय खावयलें समजता सो हिंगा आमी कितें शिंगता सैतान येवन कितलीं उतरां उलोवंक तुजे कडेन तर देवाचें उतर ना तूं सैतानाच्या फासाक फसता कित्याक तूं खाली हाय तूं एमटी हा आमी एमटी आसता आमचें सांगता देवाचें उतर ना पावरकूय हा देवाचें उतर म्हणजे एक पदवी देवाच्या उतरान हा पदवी आनी देवाचें उतर म्हणजे पदवी तुज्या हातान तुज्या काळजान तुज्या मनान तर देवाचें उतर तर घोट हा सैतानान कितेंय पासून केलें तुका लागचें ना आनी म्हज्यान म्हणूंक जायना बगर बगर सैतान येता सैतान नाडटा सैतान पावरफूल हा इतलो पावरफूल हा सैतान पावरफूल हा जाल्यार जेजून खुर्सार कोणाक हारयला जेजून खुर्सार कोणाक हारयला देंवचाराक आनी आयज आमी कितें म्हणटा कितलीं वर्सां आदी हारयला कितलीं वर्सां पयलें 2023 वर्सां पयलें जेजून सैतानाक हारयला त्या खुर्सार आनी इतलीं वर्सां गेलीं आमी उतर शिकोना देवाचें जेजून कितें केलां तें शिकोना पूण म्हणटा सैतान पावरफूल हा हें सारकें
वन सायडीड आमी म्हणटा जेजून सैतानाचो नाश केला, जेजून सैतानाक हारयला आनी तो जेजू म्हजे सवे हा. आनी जेन्ना आमी वायट कामां करूंक वयता तेन्ना आमी म्हणटा सैतान येयलो नाडूंक. देवान दिलेली पदवी ना, आमच्या सांगाता अधिकार ना सैतानाक धांवडावपाक. मागीर कित्याक आमी सैतानाचेर घालता? कितें म्हणटा? आं, तेका धांवडावपाक आमच्या हातीन ना, तोंडान हा. आमच्या हातीन काय ना, आमच्या हातीन काय ना, आमच्या तोंडान हा. आमच्या उतरां खंयसान येता? तोंडानसान येता न्हू. आमच्या तोंडान हा म्हणजे आमच्या उतरान हा. जेजूक जेन्ना सैतान नाडपाक येयलो, जेजून उतरांनी सैतानाक धांवडायला. जाणा तुमी केन्नाची खबर? खूंय जाणा? सांग, खूंय बरयला? कितें खंयच्या टॉपिकाचेर? तुवें जाणा म्हणला, आतां सांगचें पडटलें. हा, देवसा खूंय धाडूं येता तेका? हा, या बट इन वीच सिट्युएशन? खंयच्या टायमार? केन्ना ते? आफ्टर फास्टींग. पळय, जेन्ना 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत सैतान येयलो नाडूंक जेजूक. आतां तूं बरयना, बरोवंक जाय, तेन्ना उडास उरतलो. Can you give a pen and paper so that she can write? Give to both of them, so let them write. ओके, नो वरीज. आमगे जायती हा, सगलें हा, फकत बरोवपाचें काम. कित्याक लागून म्हणटा? फाल्यां आतां तुमी गेली न्हू घरा, तुका उडास येतलो. खंयचो टॉपीक तो आमी आयकलोलो, कितें तें काय? आतां उडास ना न्हू, उडास येवचो ना. सो त्या टायमार तो बूक आहा बरयलेलो बॅगान वचून काडून तुज्यान पळोवं येता आनी बायबलाचेर ओपन करून वाचूं येता न्हू. समजलें? आमकां सुटका तुका सुरवातेक सावन हांव उलयता हिंगासर. सुटका आहा कित्यान? देवाच्या उतरान. उतर तर म्हजे सवे हा, म्हजी सुटका जाली. उतर तर म्हजे सवे ना, म्हाका खबर ना. आनी मागीर हांव कितें म्हणटा? सैतान येयलो नाडूंक. ना, सैतान हांव म्हणना सैतान येयना नाडूंक. सैतान येयलो पासून जाल्यार सोल्युशन आमच्या हातीन हा, उपाय आमच्या हातीन हा. हातीन हा आमच्या तोंडान हा, पूण आमी जाणा जावंक जाय न्हू. जाणा जावंक जाय न्हू. आतां खंयच्यान खंय पावलो टॉपीक पळय. एक्चुअली टॉपीक हिंगासर आहलोलो. ओके, राव हिंगा पळोवया. For God knows that when you eat of it. आतां सौरभ कितें म्हणटा पळय एवेक, देव जाणा म्हणटा जेन्ना तूं तर हें फळ खायशी, देव जाणा म्हणटा जेन्ना तूं हें फळ खायशी तुजे दोळे उक्ते जातले आनी तूं देवा भाशेन जातलो. कोण म्हणटा? सैतान म्हणटा एवेक तूं तर हें फळ खायशी तूं जातलो देवा भाशेन. कितें म्हटलें? देवा भाशेन. प्रिवियस वर्सान आमकां कितें म्हणटा? जेनेसिसाच्या 1:7 आमकां म्हणटा देव म्हणटा लेट अस मेक मॅन इन आवर इमेज. Genesis 1:26 I think. 1:26 go. No, go here. हाँ 1:26. See, हांगा कितें म्हणटा? Then God said, let us make man in our image and our likeness. In our image and our likeness. आता जेनेसिस 1 आमकां कितें उतर मेवता की देव म्हणटा मनशाक कोरया आमच्या सारकिलो. समजता? आनी आतां सोरोप येवन कितें फोटी घालता कानान? तूं तर हें फळ खायशी तूं जातली देवा भाशेन. पूण आतां पळय उतर हाव टू एक्सप्लेन. थँक यू होली स्पिरीट. सी आतां पळय हिंगा कितें म्हणटा देव सुरवातेक? Then God said, let us make man in our image and likeness. देव कितें म्हणटा? मनशाक कोरया आपल्या सारकिलो. सजमता पळय, सजमन घे. मनशाक कोरया आपले सारकिलो. करेक्ट?
आतां हें देव जेन्ना आदामाक हे कमांड सांगता, देव जेन्ना मनशाक तयार करता तेन्ना आदाम जाणा न्हू आपणाक कोणा सारकिलो केला तो. आदाम खबर ना देवान आपल्या सारकिली आमकां केल्या म्हणून, जाणा करेक्ट. पूण आतां सैतान येता आनी कितें म्हणटा, देवान सांगलां तुमी हें फळ खायनाका कित्याक तुमी जातेली देवा भाशेन. आतां एवेन कोणाचें उतर सोत मानलें, सैतानाचें. एवेन सोत उतर कोणाचें मानलें, सोरपाचें, सैतानाचें. सोरोप येयलो कोणाच्या रुपान, सैतान येयलो कोणाच्या रुपान, सोरपाच्या रुपान. सो एवेन सोत मानलें कोणाचें उतर, सैतानाचें उतर आनी तें फळ खाल्लें. पूण एव नको आसलेली आपणाक, बरें एव पासून नको, आदाम नको आसलेलो आपूण देवा सारकिलो रोचला म्हणून आपणाक, जाणा. पूण कोणाच्या उतराक कान दिलो, सोरपाच्या न्हू, सोरपाच्या उतराक कान दिलो. सोरपाच्या उतराक कान दिलो म्हणजे कितें, आमच्या जिवितान एके वाटेन उलयता देवाचें उतर, एके वाटेन उलयता संवसारी उतर. पूण आमी कोणाच्या उतराक कान दिता, देवाच्या उतराक ओ संवसाराच्या उतराक, हें आमचेर थरलेलें आहा. सपोज आतां तुका दोन गजाली दिसती पडटात आनी तुका आतां चूज करूंक जाय, इदर ही सायड नाल्यार ही सायड. पूण आतां तुका कशें गमतलें खंयच्या देवाचे सायडीकचें म्हणून. आतां तुका एक दवरला एप्पल, एक दवरला ऑरेंज, ओके. आतां तुवें तुज्या लायफान केन्ना एप्पल खावंकूच ना गोडेक, केन्नाच खावंक ना. यू डोंट नो वॉट इज द टेस्ट ऑफ एप्पल. एंड नाव इफ यू आर इटींग दीस एप्पल, तुका गमतलें वो एप्पल म्हणून. तुवें केन्ना लायफान खावंक ना एप्पल, एंड यू आर इटींग दॅट एप्पल. वील यू नो दॅट इट इज एप्पल, यू नेवर एट एप्पल नो. तुवें केन्ना एप्पल खावंकूच ना तुज्या जिवितान आनी तुका आतां तें फळ दिलें आनी तुका सांग म्हणलें हें कसलें फळ, तुज्यान सांगोंक जातलें. यू हॅव नेवर इटन नो. सो नाव देर आर टू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू. वन इज द गॉडली वेज ऑर मे बी द वर्ड ऑफ गॉड आनी एके सायडीक आहा संवसारी उतर. आतां तुवें देवाचें उतर केन्ना पळोवंक ना, केन्ना खावंक ना, टेस्ट करूंक ना, वाजूंक ना, वळखोंक ना, कांयच नको. तुका कशें गमतलें खंयचें देवाचें आनी खंयचें संवसारी तें. हा कळपाना न्हू. सो तेका लागून कितें गरज, देवाचें उतर जाणा जावपाची गरज न्हू. समजता. आतां हिंगा देवाचें उतर तिणें आयकलेलें, सैतानाचें उतर आयकलेलें. पूण कोणाच्या उतराक कान दिलो, सैतानाच्या. आयज आमी आमच्या जिवितान एवे भाशेन करिना, केन्नाय कोत्ता. पूण जेन्ना आमी दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ करीत रावतली तेन्नाच आमकां कळोन येतलें कितें देवा थंय येता, कितें देवसाराच्या थंय येता. कितें आयकलां आमी, समृद्धीचें पुस्तक सदांकाल तुज्या वोंटाचेर आसूं आनी दीस आनी रात तूं त्या उतराचेर नियाळ कर. तूं दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक तर आमी सुरू करीत जाल्यार आमकां गमचें ना खंयचो एप्पल आनी खंयचें ऑरेंज तें. मागीर आमकां गमचें ना खंयचें देवाचें उतर आनी खंयचें देवाचें उतर न्हू तें. समजलें. समजूंकूच जाय तुवें. खाली हातींनी वचपाचें ना. देवाचें उतर सांगता घेवन वचोंक जाय आनी नेक्स्ट टायम येवन तुज्या जिविताची टेस्टिमनी दिवंक जाय. कित्याक देवान आमचो सगल्यांचो मोग केला. आमी पयस वयता देवा कडल्यान, देव थीत आहा. आमी पयस सोरोन वयता कित्याक आमकां दिसता आमी खूब वायट केलें, पातक केलें, देव गेलो. ना 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 ना, देव येयलाच पातक्यांक सोडोवपाक. केन्ना केन्ना आमकां दिसता न्हू देव पातक्यांचो मोग करिना. जेजू कोणाक लागून खुर्सार मेला, हा पातक्यांक लागूनच मेला न्हू. पातक्यांक लागूनच देव खुर्सार मेला न्हू. सो आमकां ही चिंतना कित्याक येता, ही सैतानाच्यो फोटी एवेक फटयल्या तशी न्हू. एवेक कशी फटयली, सेम सैतान आमच्या कानान घालता. तूं पातकी, तुवें हें केलां, तुवें तें केलां, तूं वायट कामां कोत्ता, तूं हें कोत्ता, देव तुजो मोग करिना. ना ना ना, देव येयलाच संवसारान पातक्यां पासत. सदांच जाण आसा, हें केन्नाच विसरो नाका. देव येयला संवसारान पातक्यां पासत. सो पातके मनीस तर जेजूक सजमोन घेवचो ना, कोण घेतलो सांग. देव येयलाच आमच्या पातक्या पासत. सो आमी केन्नाच चिंतना हाडची न्हय हांव पातकी, देव म्हजो मोग करिना. हें रॉंग.
देव येयला, जेजू येयला संवसारान पातक्या पासत आमकां वायटांतली सोडोवपाक, सुटका दिवपाक येस. सो आमी तर वायट मनशात तर म्हणटा देव आमचो मोग करिना कित्याक हांव वायट. लॉजीक ना तितून, सेन्स ना. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा, देवाचें उतर म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपले पोरचेचो इतलो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक संवसारान वोंपून दिलो. करेक्ट? वायटा लोकां पासत मेलो न्हू तो. आनी आमी तर वायट केल्या उपरांत आमी म्हणटात देव म्हजे सोरशिल्लो पयस वयता. ना, देव लागींच आहा. पूण कितें म्हणटा जेजू, रिपेंट कर, नोसरणी कर तुज्या मनाची. पातकान आसतना देव म्हजो, हांव तर पातकानूच रावता जाल्यार देव कांयच करूंक शकना. कित्याक देव म्हणटा आपूण कुर्सार मेलो, म्हजो जीव आपणें कुर्सार दिलो. आतां तूं सोजमणी आमी घेवंक जाय. जेजू म्हजे पासत मेला आनी हांव निचोव कोत्ता, हांव आनीक पातकी जिवीत जियोचो ना. कित्याक आतां हें जिवीत जावन आसा जेजूचें जिवीत. तुमकां सोजमताक कितें हांव नको. थँक यू जीजस. हांगा पळय आतां हिंगा कितें म्हणलें, देन गॉड सेड लेट अस मेक मॅन. हें कळलें देवान आमकां केलेलीच आपल्या सारकेली आनी संवसाराचेर आमकां अधिकार दिलोलो. अधिकार त्या टायमार आमकां फर्स्ट टायम अधिकार दिलोलो त्या टायमार. पूण जेन्ना आदाम एवेन पातक केलें आमी हो अधिकार देवाचो वगडायलो. जेन्ना आमी पातक केलें, देवाचें उतर मोडलें, आदाम एवेन जेन्ना देवाचें उतर मोडलें तेन्ना आमी हो अधिकार वगडायलो आनी हो अधिकार काडलो आनी सैतानाच्या हातीन दिलो. सैतान आयज न्हू, जेजू येवच्या पयलें सैतान आमच्या जिविताचेर जायतें काम करी. कित्याक आमच्या भितर सैम कोणाचो रिगलो? पातकी, सैतानाचो. पूण आयज जेजू कुर्सार मरोन हें शुभ वर्तमान, ही बरी खबर, वो गूड न्यूज की जेजू येयलो आनी आमचो अधिकार जो आदामान आनी एवेक लागून वगडायलो पळय आयज तो जेजून आमकां परतून दिलो. समजता? आयज जेजून तो कुर्सार मरोन सैतानाचो नाश करून ताका हारोवन आयज जो अधिकार आमकां पळय दिलोलो देवान, तो अधिकार आयज आमच्या हातान पुत्तून जेजून दिला. पूण कोणा सोवे? जेजू सोवे हा तो. आतां जेजू नासतना पयलो तो फकत आदामाक आनी एवेक दिलोलो, तेन्ना जेजू नाहलोलो थिंगासोर. पूण आयज आदाम आनी एवेन पातो करून तो अधिकार वगडायलो आनी तो अधिकार आयज जेजून आपूण कुर्सार मरोन आमकां तो अधिकार परतून दिला. पूण कितें? आयज म्हज्या आनी देवाच्या मदें जेजू हा. आतां जेजू बगर म्हज्यान तो अधिकार चलोवंक जायना. कित्याक सॅक्रिफायस कोणेन दिला? जेजून दिला. आतां जेजू नासतना म्हज्यान तो अधिकार चलोवंक संवसाराचेर जायना. सो म्हज्या आनी देवाच्या मदें कोण आसा आतां? जेजू हा. आमी शिकतली, हेजेरूय आमकां टॉपीक जायते आहा, हेजेरूय आमकां शिकोवंक जाय. पूण हें सुरवातेचें पळोवया. लेट्स गो बॅक टू जेनेसीस 3. थ्री 5th ऑनवर्ड्स थिंगाच आसलेली न्हू आमी. ओके. आतां कितें म्हणटा सोरोप हिंगासोर? फॉर गॉड नोज दॅट यू ईट ऑफ इट युअर आयज वील बी ओपन एंड यू वील बी लायक गॉड. आतां हांगा पळय आमी कित्याक गेलेली जेनेसीस 1:26 हांगा सैतान कितें म्हणटा? आनी तूं जातलोय देवा भाशेन. पूण देवान मनशाक आदामान एवेक आपल्या सारकिली रचूंक नाहलेली. सो आतां हो हिंगा कितें म्हणटा सोरोप? तूं खायशी जाल्यार देवा भाशेन जातली. पूण देवान तशें म्हणलेलें? देवान रचतनाच आपल्या भाशेन आमकां रचलेली न्हू. आतां ही फोट न्हू सैतानाची. पूण फोटीक कोण भुलता? सैतान. संवसारान आमी भुलोना फोटीक. देव म्हणटा हांवें तुका बक्षिला. करेक्ट? तुजी कितें पातकां आहा आपणान बक्षिल्या. पूण सैतान येता आमच्या मनान, तुवें हें केलां, तुवें तें केलां, रातीक तुवें तें म्हणलां, हें म्हणलां आनी आमी आतां गिल्टी फील जाता, आमकां उणेंपण जाता. कोणाच्या उतराक कान दिता आमी? सैतानाच्या. पूण आमी दिवंक जायना. आमी दिवंक जायना. एवेन कितें पळय केलां सुरवातेक तें आमी पोत्तें आनी करप ना.
जेन्ना वायट चिंतना येता तेन्ना आमी वायट चिंतनाक म्हणूंक जाय कोड सोर जेजूच्या नांवान. जेन्ना वायट चिंतना येता तेन्ना आमी ते चिंतनाक म्हणूंक जाय कोड सोर जेजूच्या नांवान. म्हजें मन जावन आसा जेजूचें मन. आय हॅव अ मायंड ऑफ क्रायस्ट. आमी म्हणूंक जेन्ना वायट चिंतना येता, हांव म्हणना वायट चिंतना येयना, वायट चिंतना येता, पूण जेन्ना ती वायट चिंतना येता तेन्ना म्हजें तोंड उक्तें करून हांवें म्हणूंक जाय कडसर सोयताना वायट चिंतना जेजूच्या नांवान तुका हुकूम घालता, भायर सर म्हज्या मनांतलो. आमी म्हणूंक जाय हो अधिकार जेजून दिला म्हाका उलोवपाक उतर. जायते फावटी आमी पळयलां जेन्ना आमी जेन्ना कितें वायट केलें न्हू आमकां खूब उणेपण भोगता आनी आमी रडोंक बसता आनी आमी उगी एका जाग्यार वयता उतर भितर कांय वाचिना. जायना हें जाता न्हू आमकां. जर आतां कोणें आमकां कितेंय म्हणलें आनी आमकां खूब वायट दिसलें आमी वचोन रडना भितर रुमान. दूख जाता न्हू आमकां. पूण जेजू म्हणटा कितें, हांव आसा तुज्या सांगाता, म्हजी शांती आहा तुज्या सांगाता. आतां जेजूची शांती तर भितर आसा, आमकां दूख भोगो येता ना. पूण आमी सैतानाच्या उतराक कान दिता आनी दूख घेवन बसता. बसना. सो हिंगा आमची नवसरणी जावंक जाय ह्या सुवातीचेर. ह्या सुवातीचेर आमची नवसरणी जावंक जाय. आयज आमी देवाचें उतर शिकोवंक वयता. कित्याक आमकां दिसता देवाचें उतर शिकोत जाल्यार म्हाजी परिस्थिती बदलतली. परिस्थिती बदलतली ती सायडीक दवरूंक जाय. पयले सुवातेर म्हज्या मनाची नवसरणी जावंक जाय. परिस्थिती आयज बरी आसत, फाल्यां सारकी आसची ना, परवां सारकी आसत आनी ऑन द 4th 5th डे इट वोंट बी गूड. फाल्यां एक 4 दीस बरी आहा, 4 दीस बरी ना. पूण तुजें मन तर सारकें नवसरणी जाल्या, मन सारकें आहा, परिस्थिती कितें आसो न्ही आमकां फरक पडचो ना. कित्याक म्हजो फोकस आसतलो जेजून म्हज्या पासत कितें केलां पळय तें. समजता? सिम्पली डोंट से. बट यू शूड नो. आतां तुजो फोकस जावं तुजें नांव कितें आसूं न्ही, तुजी आयडेंटिटी, तुजी वळख कितें. तूं स्वत मानता जेजू तुज्या पासत खुर्सार मेला म्हणून, मागीर तुका सैतानाचो आनीक भिरांत आहा. तुवें कितें केलें जाल्यार तुजें म्हणून येता सैतानान नाडलो बरोबर सैतानाचें नांव काडूंक जाता ना. तुजो फोकस आसूंक जाय त्या खुर्सार जेजू मेला पळय ताचेर. जेन्ना तूं तुज्या मनाची नवसरणी म्हणजे रिन्यूइंग ऑफ युअर मायंड, रिफ्रेश न्हू, रिन्यूइंग ऑफ युअर मायंड. नवसरणी करूंक जाय, नॉट रिफ्रेशमेंट. तुज्या मनाची नवसरणी जावंक जाय, तुज्या मनाचें रिन्यूअल जावंक जाय. तुजें ओल्ड कितें आहा पळय तें फाटीं दवरून तुजें आतां नेवें जिवीत जेजू सवें चलोंक जाय. हेका म्हणटा मनाची नवसरणी. आनी ही नवसरणी तर जायना हें लायफ आदलें तशेंच चलतलें आमचें, कांय बदलावणी जावची ना. आमकां गोडेक भायल्यान बरेंपण दिसत पूण काळजान मनान भितर सेम. समजता? You first time, no? Helping it? Praise God. Now your focus should be what? Not on what you have done in your old life. Your focus should be on what Jesus did for me on the cross. We are studying the word to renew our mind, to shift my focus. आमी शेतांनी जाणा तुमी मेरो आसतात, शेतांनी मेरो आसतात न्हू, शेतां फोडां आसता, मेरो आसता आनी ते शेताक जॉयंट आसता एक धाकटो वाव कसो आसना. आनी जेन्ना शेत सुकें पडटा तेन्ना आमी ते वाव व्हडलो आसता तेका वाट कोत्ता न्हू फोडांनी उदक घेवपाक. कितें म्हणटा तेका? वय, पूण एक धाकटो वाव आसता आनी शेतां सकयल सगलीं. जेन्ना शेतां सुकी पडटा तेन्ना ह्या व्हावांतलें उदक आमी सोडिना, शेतांनी सोडटा. पूण फर्स्ट वाव खंयचो सोडटा आमी? तो व्हडलो आहा पळय थिंगा, करेक्ट. जेन्ना व्हडली सायड सोडल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली ते सकयलसान सारकें उदक सकयल वचना, सकयल पयलीं सोडूंक लागता सुकें आहा थिंगा ना. म्हणचें कितें, मेन वाल खंयचो सोडूंक जाय आमी? ह्या व्हडल्या मेरेचो जिंगा उदक आहा पळय तें.
म्हणजे कितें तुजे मनाची जेन्ना नवसरणी जाली तुजे जिविताचे प्रॉब्लम कितेंय आसूं जेन्ना तुजें मन बदलतलें जेन्ना तुजे मनाचो फोकस शिफ्ट जातलो सदांच आमी म्हजें दूख म्हजे त्रास म्हजी घरची म्हजी भुरगीं म्हजे फायनान्शियल प्रॉब्लम म्हजे सिकनस पांय दुखता हात दुखता तकली फोडटा आनी कितें जाता हें दुयेंस तें दुयेंस तें दुयेंस हें सगळीं चिंतना सायडीक काडून जेन्ना तूं फोकस करतलो जेजूचेर जेजून खुर्सार कितें केलां तें ही सगळीं कामां ऑटोमॅटिकली तुजी जिवितान बदलतली म्हणजे हें उदक मेरेचें कित्याक दिलां हांवें जेन्ना तूं व्हडल्या व्हाळाचो जेन्ना वाल सोडटलो म्हणजे कितें फर्स्ट नवसरणी म्हजे वयलो फोकस काडून जेजूचेर घातलो ही उरलेल्या फोडांनी पळय उदक वयता म्हणजे तुजे प्रॉब्लम्स पळय कितें आहा ऑटोमॅटिकली सॉल्व जातले तुका तेजेर फोकस घालपाची गरज पासून ना मेन फोकस आसूंक जाय म्हज्या मनाची नवसरणी जेजू कोण म्हज्या जिवितान जेजून कितें केलां म्हज्या पासत तें पयलें चिंतूंक जाय हांवें समजता थँक्यू जीजस आमी येयल्या जायते आंवडे घेवन मनान पूण पयलें सजमोंक जाय हें पवित्र पुस्तक कितें हांगासर आमी कितें शिकोंक आयल्या हांव सुरवातेक जेन्ना म्हजी इल्लीशी टेस्टमनी सांगता जेन्ना सुरवातेक हांव देवाच्या उतराक गेलेलें तेन्ना हांव गेलेलें म्हजे त्रास कश्ट घेवन कित्याक म्हज्या जिवितान कोणाचोच आदार ना जालो कोणाचो सपोर्ट ना जालो कोण कितें बरें उतर म्हाजेशीन उलोवन म्हाका सोजमायतलो मनीस पासून म्हाका कोण ना कहो दिसोंक लागलो कित्याक मनीस तुका सोजमायतलो एक 10 मिनटां एक 15 मिनटां एक दीसभर सदांच तुका सोजमायतलो कोण मनीस ना कोणे वयल्यान पयलें आवय तो येता चल चल या सदां तेच तेचे खबरो म्हणटलो आनी आमकां फाट करून फाट दाखोवन कोणीय वयतलो कित्याक एवरीडे तेंच न्हू म्हणटलो पूण देव केन्ना आमचेर वाजेना देव आमकां काळजाक शांती दिता आमी मिसाक वयता तेन्ना म्हणना शांती तुजे सवय कसली शांती दिता आमी एकामेकाक मोगाची आतां तूं मीस काबार जाल्या उपरांत शांती तुजे सगळ्यांक शांती दिता तूंय शांती घेता सगळ्यांची करेक्ट मातसो भायर सरोन तर कोणूय तुजे गाडयेक मातशें स्क्रॅच मारून गेलो आनी तुवें पळयलो ती शांती उरली तुज्या काळजान ती कसली शांती घेतलेली तर तुवें जेजू दिता सासणीक शांती आतां तुवें शांती दिलेली ती कसली गरजेन मोगाची आनी भायर येवन तूं पळयता तुजे गाडयेक बरो व्हडलो स्क्रॅच मारून गेला कोण खंय गेली शांती खबर हें कित्याक जाता सांग 2 मिनटांक लागोन पळय तूं शांती दिताय सोमयाची शांती कोण सोमी जेजू सोमी कितें म्हणटा पादिगार कितें म्हणटा सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी आमी म्हणटा तुमचेय सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात मागीर तूं मोगान शांती दिता आनी तूं तुज्या सायडीक कोण आहा ताका शांती दिता आनी तेजो तुवें शर्ट बरो पयला चॅक्सांचो घातला ताणें कोणेन ओके आतां तूं मिसाचो भायर वयता शांती दिल्याय तुवें ताका तूं मिसाचो भायर वयता आनी थिंगा तुजी गाडी आहा आनी तोच मनीस तुज्या सायडीक आसलेलो तुका शांती दिला तो आनी तुवेंय ताका शांती दिल्या कोणाची शांती सोमयाची शांती जेजूची शांती दिलाय तुवें ताका आतां तूं भायर सरला इगोजेच्या दारान सान आनी तूं पळयताय त्याच मनशान तुज्या गाडयेक व्हडलो स्क्रॅच मारला आनी गेला तूं कितें कोत्ताय कितें कोत्ता आतां तूं ती शांती यू वील चेस हिम नो तूं म्हज्या गाडयेक स्क्रॅच घातला आतां पयशे दी आतांच पेंट नया करून हाडला आतां पयशे काड म्हणसो ना शांती खंय हा शांती खंय हा थँक्यू जीजस हां जाली काबार हें कित्याक लागून जाता कित्याक सोमयाची शांती हांव सोजमोकूच ना सोमयाची शांतीची तर म्हाका सोजमणी आसलेली हांव म्हणटलें आसलें इट्स ओके लॉर्ड तेणेन मुद्दम करूंक ना मिस्टेकीन घडला बट फॉर युअर लव आय फॉरगिव हिम दॅट इज द पीस ऑफ जीजस ती सोमयाची शांती सिस्टर तुका सोजमता कितें देवाची शांती हांव सोजमोंकूच ना जेजूची शांती तर हांव सोजमता देन आय वील बी रेडी टू फॉरगिव दॅट पर्सन नो एंड आय वील नॉट चेस हिम आय वील नॉट कर्स हिम हांव त्या मनशाचेर रागार जावपाक ना हांव म्हणटलें जेजू तेणें मुद्दम करूंक ना मिस्टेकीन घडला
but I forgive him. I let it go because of your love. Are you understanding? आसा आमच्या भितर बोगसण्याचें काळीज? आमी ना म्हणून जाल्यार नाच जातले न्हू. आयज आमी हांगा कित्याक एकठांय जाल्या? मागीर देवाचें उतर आयकून आयकून पासून तर आमकां आतां मन बदलना जाल्यार आनी कितें करपाचें? बोगसण्याचें काळीज आमच्या भितर येवंक जावंक जाय न्हू. तेका म्हणटा मनाची नवसरणी. मनाची नवसरणी जावंक ना, दुसऱ्याक बोगसूंक आमकां जायना. आनी मनाची नवसरणी कशी जातली? देवाच्याच उतरान. दीस आनी रात तेंच आमी शिकता. दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ जावंक जाय. हां, सदांकाळ देवाचें उतर आमच्या तोंडाचेर आसपाक जाय. सदांकाळ देवाचें उतर आमच्या तोंडाचेर आसत, दीस आनी रात हांव देवाच्या उतराचेर नियाळ करीत जाल्यारूच म्हज्यान दुसऱ्याक बोगसूंकूय जाता आनी सोम्याचे शांतेन सदांकाळ म्हजें जिवीत म्हज्यान जियोंकूय जाता. समजता? जेन्ना now so when the woman saw that the tree was good for food. आता एवेन वुमन कोणती? ईव. आं, ईव कितें म्हणटा? सो when the woman saw the tree, इतले दीस तिणें तें झाड पळोवंक ना. कित्याक पळोवंक नासलें? देवाचो कमांड न्हू. देवान म्हणलेलें सगलें खायात. कितें आपणें पळय रोचलां, कितें पळय आपणें घोडलां तुमकां पळय, कितें केलां, सगलें खायात. पूण ह्या ते मोदेकात आहा त्या झाडाचें फळ खायनाका. म्हणचें कितें? देवाच्या उतराक सोत मानून देवाच्या उतरार रावन तिणें कितें केलें? तें झाड पासून म्हाका दिसता केन्ना पळोवंक ना. कित्याक ह्या आतां म्हणटा when the woman saw the tree was good for food. आतां ती सैतानान जेन्ना उतरां कानान घातली, आतां ती तें झाड पळयता. आतां ती झाड पळयता आनी म्हणटा द ट्री वॉज गूड फॉर फूड. बरें आहा म्हणटा झाड खावपाक. म्हणजे बाकीचें सगलें खातालें बरें नासलें काय देवान केलां तें? हें केन्ना घडटा? जेन्ना सैतानाची उतरांक तूं कान दिताय आनी जेन्ना तूं सैतानाच्या उतराचेर नियाळ करूंक लागता. देवान कितें म्हटलां? आपणाचे उतराचेर नियाळ कर. इवेन कोणाच्या उतराचेर नियाळ करूंक कॉमेस केलो? सैतानाच्या उतराचेर. आतां एवेन सैतानाच्या उतराचेर नियाळ करूंक सुरवात केली आनी तिच्या उतराक कान दिलो, नियाळ करूंक सुरवात केली आनी आतां ती तें झाड पळयता मोदेकात आहा तें आनी म्हणटा गूड फॉर फूड. खावपाक एकदम बरें. म्हणजे इतले दीस खातालें तें बरें नासलें? देवान बरें करूंक नासलें तेंकां? तुमी केन्ना झाड पळयलां? एक फ्रुटाचें झाड, फळाचें झाड पळयलां? लेट्स से एक आंब्याचें झाड. आतां हय, झाड फ्रुटाचें. एक जेन्ना झाड आसता ते झाडाक कशीं फ्रुटां येतात? इल्लीशीं 2-4 पिसोडलेलीं कशीं? सिजनान कशीं येता? भरपूर येता न्हू. बरोन येता. बरोन अशे भाशेन येता की मनीस खावनूय सुकणीय खातात. सारकें? एक पाटी मनीस खातात, सुकणीय खातात आनी सगलीं जानवरांय खातात सकयल पडलेलीं आनी थोडे कुसोन पासून वेतात. इतल्या अबांडन्स, इतले सारकें भरपूर मापान देव झाडाक एका फळाच्या पीक दिता. सारकें? आतां घोडेक आमकां उणें दिसत पळोवपाक फ्रुटां. कित्याक लागोन? ताका कारण आहा. लोकांनी जायतीं झाडां कातरून घरां बांदल्या, बिल्डिंग्यो बांदल्या, व्हडले व्हडले कितें प्रोजेक्ट्स येयल्या न्हू. सो ताका लागून झाडां आतां मातशीं उणीं दिसतात आनी झाडां उणीं जाल्या मनशां सुबेज जाल्या. ताका लागून फ्रुटां घोडेक आदल्या भाशेन पळोवंक मेळना. पूण तुमकां घोडेक खबर आसतली, तुमच्या भुरगेपणार आसतलें, तुमच्या भुरगेपणार एक आंबो जेन्ना जावन येता, इतले आंबे जाता सिजनाच्या टायमार पानां पासून उणीं दिसता. म्हज्या भुरगेपणार पासून उडास आहा म्हाका. पानां पासून उणीं दिसता झाडाची, पूण
फ्रुटां बरोन येतात. इतल्या अबांडन्सान, इतल्या भरपूर मापान देव आमकां पीक दिता. हें उदाहरण कित्याक घेता एग्जाम्पल हांव, कित्याक देव एका झाडाक कशे भाशेन फ्रुटां दिता, कशे भाशेन फळां दिता, कशे भाशेन सारकी वोतोसर मापान वोतोसर आमकां दिता. मनशां खाता, सुकणीं खाता, जानवरां खाता, सगळीं मनजाती भोंवतात ती खातात, आनी कुस्ता पासून इतलें दिता, उणें ना. देवाच्या राज्यान उणें ना. सो ह्या गार्डनान पासून तांकां उणें नासलें. पूण आयज ती कितें म्हणटा, जेन्ना सोरपाच्या उतरांक, सैतानाच्या उतराक कान दिवन ती पळयता तें झाड आनी म्हणटा गूड फॉर ईट, खावपाक बरें. म्हणजे देवान हेर झाडां केलेलीं ती खावपाक बरी नासलेली आसली. पूण हांगा कितें जाता, ग्रिडीनस जाता, आशेन भरता. देवा भाशेन जावंक जाय. सैतानान कितें म्हणलें, तूं खायशी जाल्यार देवा भाशेन जायशी. आतां तिच्या मनान कितें येयलें, देवा भाशेन जावपाचें. पूण देवान म्हणजे तांकां करूंक नासलीं आपणा सारकेलीं, केलेलीं न्हू. आपसुवार्थीपण येयलें भितर. कित्याक येयलें तें, सैतानाच्या उतराक कान दिलो. सैतानाच्या उतराक कान दिलो. तेका लागून आयज काळजान तिचें कितें येयलें त्या टायमार, आपसुवार्थीपण येयलें. समजलें. तेका लागून हांगा कितें म्हणटा पळय, वेन द वुमन सॉ, इतल्या तेंपाक तिणें तें झाड पळोवंक पासून नासलें. कित्याक, ती आसली देवाच्या उतरा प्रमाणे. आनी ती बाकीचें कितें आसलें पळय उरलेलीं झाडां अबांडन्स न्हू, बरोन. आमकां आतां पासून दिसती पडटा झाडां कशीं बरोन फ्रुटां जाता. इतलीं जाता, पातोवन पडटा ही जमनीक, जायना. आंबे पासून जाता, चिकू पासून अशें शिपडटा, इतलें शिपडोन जाता. पूण कितें, आमी सैतानाच्या उतराक कान दिता तेन्ना आमी दुसऱ्या गजालींक आमकां दिसती पडना. देवाचें उतर ती इसोरली. देवाचें उतर तिणें फाटीं दवरलें आनी कान दिलें सैतानाच्या उतराक. आनी एंड दॅट इट वॉज अ डिलायट टू द आयज. आतां ती दोळ्यांनी पळोवनूय भुल्ली, दोळ्यांनी पळोवन भुलोवणी जाली तिका, डिलायट जालो. कॅन वी गो डावन लिटल बीट, मातशें सकयल पळय. एंड वेन द वुमन सॉ द ट्री वॉज गूड फॉर फूड एंड दॅट इट वॉज अ डिलायट टू द आयज. तिच्या दोळ्यांक आतां इतले दीस तिणें तें फळ पळोवंक नासलेलें. इतले दीस तिणें तें फळ पळोवंक नासलेलें. तें कितें आहा फाटल्यान, फाटल्यान तें कितें पळय थिंगा, पळयनाकात पळयनाकात, पळयलें न्हू तुमी. म्हणजे ध्यान एकूच उतर म्हटलें फाटल्यान कितें आहा. पूण ओदोसान आमी कितें शिकता, आमी देवाचे उतराचेरूच नियाळ करचो आनी देवाचे उतराचेरूच आमचें मन ध्यान आसचें. फाटल्यान पळयनाका, फाटल्यान देवाचें उतर आहा ना. पूण एका सेकेंडाक तुमकांय जालें तें, हो आमचो नेचर आसलेलो. पूण आतां आमी सगल्यांनी आमचो नेचर, आमचो सैम आमी आतां बदलूंक जाय. कोणा प्रमाणें, उतरा प्रमाणें. समजता. आतां आमकां फाटल्यान कांयच काम ना, पूण तरी तुमी सगल्यांनी म्हणटा म्हणून पळयलें. इतल्या तेंपाक तिणें त्या झाडाक पळोवंक ना, इतल्या तेंपाक तिणें त्या झाडाक पळोवंक ना. कित्याक देवान सांगलां नाका, खावची ना, आती लावची ना, पळोवची ना. समजलें. पूण आतां कितें म्हणटा हांगासर पळय, आतां ती पळयता, गूड फॉर फूड म्हणटा. एंड दॅट इट वॉज अ डिलायट टू द आयज. दोळ्यांक पासून तिका एक डिलायट एक भुलोवणी कशी जाता तिका. भुलता ती पळोवन तें झाड, फ्रुटां. म्हणजे ती इतल्या तेंपाक तिणें तें पळोवंक नासलें. देवाच्या उतराचेर तिजो नियाळ आसलेलो. पूण जेन्ना सैतानाच्या उतराक कान दिता, ती पळोवंकूय लागता, गूड फॉर फूड म्हणटा, डिलायट टू द आयज जाता तिका. एंड दॅट द ट्री वॉज टू बी डिझायर्ड टू मेक वन वायज. शी टूक ऑफ इट्स फ्रूट एंड एट. ती तें फळ आतां पयलीं ती पळयता, खावपाकूय बरें आहा म्हणटा, दिसण्यांकूय बरें आहा म्हणटा, हें सगलें म्हणटा आनी मागीर ती काडटा आनी खाता. एंड ऑल्सो गेव सम टू हर हजबंड हू वॉज वीथ हर एंड ही एट. खंय पयस आसलेलो तो, हू वॉज वीथ हर. कमांड कोणाक दिलेलो,
कमांड कोणाक दिलेलो देवान? आदामांक. कमांड कोणाक दिलेलो? आदामांक. आता तियेन खाल्लें. आदामाच्यान म्हणूंक जाय नासलेलें देवाचो कमांड हा खाय नाका, सारकें? पूण आदाम कितें करता? तुवें खाल्लें, हांवें खाल्लें, एकूच जालें, दोगांय खातात. सोजमणी येयली, आमी कितें शिकता हितून? एक वर्स तो, एकूच वर्स ती, एकूच जेनेसीस 3:6 एकूच वर्स, पूण आमी कितलें शिकलें हाजेर? देवाच्या उतराक तिणेन कान दिलो, जें करूंक नाका म्हणलेलें तें काम केलें, आपणेनूय केलें आनी आदामाकूय खावयलें, आनी आदामानूय तें खाल्लें. आतां कितें जाता? देवाचें उतर मोडल्या उपरांत कितें घडटा? देवाचें उतर मोडल्या उपरांत कितें जाता? फातोक जालें. समजलें? आतां तिणें कोणाच्या उतराक कान दिलो? सैतानाच्या. आतां आदाम आनी एव कोणाची गुलाम जाली? सैतानाची. देवान अधिकार तांकां संवसाराचेर दिलोलो? आतां सैतानाक गुलाम केल्या उपरांत तो अधिकार उरतलो ना. पूण रोचल्या कोणें? देवान. कमांड दिलोलो कोणेन? देवान. मोडलो कोणेन? मनशान. संवसारान मोडलो कोणेन? मनशान. सैतानाचो गुलाम कोण जालो? मनीस. आतां देवाच्यान म्हणूं येता म्हजी रोचना दी म्हजे कडेन, कांय नाका तांकां फारीकपण. जाता? जाता देवाच्यान करूं? कित्याक जायना? देवान रोचला न्हू, संवसार देवान रोचला, स्वर्ग देवान रोचला, सगळें देवान रोचला, मनशाक देवान रोचला. आतां मनशान एक पातो केलें, करेक्ट? आतां आपणाचे पोरजेन आतां तुमच्या भुरग्यांनी कितें वायट केलें तर आतां दोगांय झगडटा, आमी भुरग्यांक आमच्या सोड आसूं म्हणचिनात, म्हणटलीं म्हणचिनात, मिस्टेक केले पूण आसूं म्हणून सोड म्हणचिना, पनिशमेंट नाका, नाका पनिशमेंट ना तांकां म्हणचिनात, म्हणटलीं. आमी सारकी पेरंट्स तशें म्हणटा जाल्यार देवाचे उतराक मोल आहा, देवाच्या उतराक कायदो आहा. देवान संवसार घडला एका कायद्याचेर, एक सिस्टमाचेर. कसलो सिस्टम? देव उलयलो आनी संवसार घडलो. फकत मनशाक देवान आपणाच्या हातीन घडला आनी आपणाचो स्वास दिला आनी तेका जिवो जाला. तो आपलो स्वास दिवन मनीस जिवो जालो. समजलें? ही बिकेम अ लिवींग सोल, करेक्ट? हांगा कितें म्हणटा? देवान जेन्ना तांकां सांगलें, एक कमांड दिलो, तांच्यांनी तो कमांड मोडलो. समजता? देवान कमांड दिलो, मनशान कमांड मोडलो, सैतानाक मनशान आपणाचो दोनी केलो. आतां मनीस कोणाच्या अंडर आहा? सैतानाच्या. पूण हें उतर मोडला तेजें फारीकपण आसचें ना? उतर मोडला तेजें फारीकपण आसचें ना? देवा वयर आनीक कोणूच ना. समजता? देवाच्या वयर आनीक कोण ना. समजलें? सो देव जेन्ना एक आपणाचो एक रुल्स, एक कायदो घालता, देव त्या उतराचे आड वचना. सो फॉर युअर एवरी सीन देर इज अ कॉन्सिक्वेन्सीस टू पे. तुका तुज्या पातकाचें एक फारीकपण आहा. समजता? आनी त्या पातकाचें फारीकपण कोणेन दिलें खुर्सार? जेजून दिलें खुर्सार. ज्या पातकाचें फारीकपण हांवें आनी तुवें दिवंक जाय आसलोलें तें जेजून दिलें. आनी आयज जेजून आमकां पातकी सोयंबातल्यान सोडून जिवीत दिलां. आयज आमी जेजूचे उपकारी आसोंक जाय. आयज आमकां इफेन फावो आसलोलें, त्या पातकाक लागून आमकां इफेन फावो आसलोलें. आयज जेजून आपूण तो पनिशमेंट खुर्सार घेवन, त्या पातकाचें मरण घेवन आमकां पातकांतली सोडयल्या आनी इफेन सासणाक आमचे वयले कॅन्सील केलां. आर्गां जेजूक. थँक्यू जिजस. समजता तुमकां? आमकां जे इफेन फावो आसलोलें, सोजमणी घेयात, आमकां जे इफेन पातकी सोयंबाक लागून आमकां इफेन फावो आसलोलें, आमकां हेल फावो आसलोलें, आयज जेजून तें मरण आपूण घेवन आमचे वयलें इफेनाचें फॉर्मोण कॅन्सील करून आमकां सासणीक जिवीत दिलां. समजता?
आमकां पातकी सोयंबातल्यान जेजून सोडयल्या. समजता? आमी आतां सैतानाच्या फासाक आनीक उरोंक ना. पूण हें केन्ना घडटा म्हज्या जिवितांत, जेन्ना हांव सोत मानतां खरेंच जेजू म्हज्या पासत मेला, जेजून म्हाका पातकी सोयंबातल्यान सोडयला, जेजून म्हाका इफेन म्हज्या जिवितांतलें कॅन्सील केलां आनी सासणीक जिवीत दिलां. आतां हे कुडीन हांव मरो नाजाल्यार हे कुडीन हांव जिवें उरो, पूण आत्मो म्हजो सासणांक तोंकता स्वर्गार. समजता? आमकां आजून पासून कितें दिसता, हे संवसारान दीस इज दी एंड. आमकां दिसता हें निमाणें. म्हणजे कितें, एक फावटी मनीस मेलो की काबार. ना ना ना, तशें ना. तुमकां कितें दिसता सिस्टर, तुका तुका कितें अंडरस्टँडींग आहा? आतां आमी संवसारान मेली न्हू, मनीस मेलो न्हू, मागीर कितें आहा आमचें जाता? ओतमें सजमूंक ना. ओतमा जोडटी आहा, तेंच शिकयता. ही जोडटी तूं कितें म्हणटा पळय, ती जोडटी जेजून खुर्सार काबार केली, आनीक जोडटी ना. जोडटी खंय जाता? इफेन्नान. पातोक व्हडल्यान उलय, आयकोंक येना. हें तुका खंय मेवता पवित्र पुस्तकान? सो आयज आमी शिकता पळय कितें आसा. आतां आमकां सोजमणी कितें आसलेली, आमी पातोक केली, आमकां जोडटी आहा. जोडटी म्हणजे फारीकपण न्हू. जोडटी म्हणजे कितें? जोडटी म्हणजे कितें? पातकाचें फारीकपण. आयज जेजू खुर्सार कित्याक मेला? कित्याक मेला तूं सांग म्हाका? ना, जेजू कित्याक मेला खुर्सार सिस्टर, तूं सांग? आमच्या पातका पासत. आतां तुज्या पातका पासत वो जेजू खुर्सार मेलो, आनीक जोडटी उरली? सोजमता पळय, आतां आमकांय तेंच शिकयलेलें ल्हानसान. म्हाकाय तीच सोजमणी आसलेली की आमी पातक केलें, आमकां जोडटी फारीकपण दिवंक जाय, जोडटी दिवंक जाय, आनी कितें करूंक जाय, जायतें आहा. पूण आतां आमकां आमच्या पातकाक लागोन आमकां जोडटी आहा. करेक्ट? करेक्ट? आमच्या वायटाक लागोन आमकां फारीकपण आहा. सारकें? आतां वो जेजू खुर्सार मेला, कित्याक लागोन मेला? आमच्या पातका पासत. ही जोडटी कोणें फारीक केली? जेजून केली. आतां जेजून जी जोडटी फारीक केली, आनी फारीकपण आहा पुतून? बरें बरें एग्जाम्पल येयलें, पापाचें एग्जाम्पल घेवया. आतां रस्त्याक कायदे आहा, गाडी चलयतना कायदे आहा. कसले कायदे आहा रस्त्याक? आं? स्पीड ब्रेकर न्हू, स्पीड लिमीट. करेक्ट? बोर्ड दिसना 30, 40, 50, 60 स्पीड आमकां दिसना. तूं चलयता, गाडी चलयताय तूं? टू व्हिलर चलयता? फोर व्हिलर चलयता? तुका पयलें हांवें. फोर व्हिलर चलयता. आतां रस्त्याक कायदे कसले आहा सांग? आतां तुजी टेस्ट. बेश्टें म्हणटा. चल सांग आतां, रस्त्याक कायदे कसले आहा? तूं चलयता न्हू? कायदे कसले आहा रस्त्याक? स्पीड लिमीट आहा. लिमीट आहा. पुलाचेर आसतली अमके भाशेची स्पीड. करेक्ट? सपोज पुलाचेर तुका दाखयला 40 स्पीड, तेन्ना 40चेर वसोंक जाय. तूं सपोज 60चेर वयता, तुका फारीकपण आहा? आसचें ना? पेनल्टी आसतली तुका धरीत जाल्यार? कॅमेरा आहा जाल्यार तुका कॅच करचो ना नंबरांनी तुका? ओके. आनी कसली हें आहा? लिमीट कितें आहा ड्रायविंगाक, टू व्हिलराक? एक जालो स्पीड. दुसरें जालें सिग्नल. रेड सिग्नलाक तूं रावना, मागीर तो एक कायदो जालो ना चलोवपाचो. एक जालो आमचो स्पीड लिमीट. करेक्ट? दुसरो जालो आमचो सिग्नल. आनी कितें आहा? हेल्मेट. हां, हेल्मेट. सीट बेल्ट. सीट बेल्ट घालनाय तूं? उलय न्हू. कांयच उलयना. कांय चिंतिना काय, फकत आयक कितें सांगता तें आनी आन्सर दी. आतां कितले जाले? खंय घरा वचनाका चिंतनानी, हिंगात राव. सो एक जालें सीट बेल्ट जालो, हेल्मेट जालें, स्पीड जाली, रेड सिग्नल जालो. आनी कितें उरलें? मोबायलाचेर उलोवप ना. तरी लोक उलयता, तें म्हणटा बरें आहा. दुसरें बरें ना, स्टील उलोवंक जायना. लायव्ह वयता लोक आनी रॉंग मॅसेज घेत. फोनारूय उलोवप ना चलयतना. आनी कितें? हां, लेफ्टान वयता, लेफ्ट रायट मारपाची न्हू. लेफ्टान तो टर्न घालता, रायट मारपाची न्हू. न्हू?
लेफ्टान वयता लेफ्टान मारपाची करेक्ट आनी कितें चल सगळ्यान मेन आमचो दवरया आमी आतां स्पीड आनी सिग्नल ओके दोन दवरया आतां सद्याक आतां तूं फोर व्हिलर चलयता ओके आतां तुज्या कुशीक बसला ती सिस्टर बसल्या धर थिंगा बसल्या सिस्टमार ती ओके सो ती तुज्या कुशीक बसल्या आनी तूं आतां चलयता ओके आतां तूं चलयतना तुमी उलयता दोगांय बिजी उलोवंक तूं रेड सिग्नल पडला तूं पळयनाय तुवें रेड सिग्नल क्रॉस करून तूं गेली आतां कितें जातलें आं तिका सांगो न्ही न्हू ती चलयता लेट टेल कितें जातलें आतां तुमी उलयता कॅमेराचेर येतले मागीर कितें जातलें तालाहूय येतलो दर कॅमेराचेर सोड आतां थिंगा सपोज आरटीओ आहा तुका थिंगा रावल्या तुका पळयता तुवें सिग्नल रेड पोंग ना क्रॉस करून तूं गेली आतां फुडल्या स्टॉपाचेर हिंगा सरलो आरटीओ फुडल्या आरटीओक फोन मारून सांगता अमको नंबर येता ती एक आडाय तिणें हांगा सिग्नल तोडलां आनी स्क्रिनीचेर ती कॅप्चर जाल्या तिका दाखय तिचे सिस्टमाचेर सपोज तुका म्हणल्यार फुडल्या एका वचोन तुका आडायली तूं म्हणटा कितें जालें तो म्हणटा ना तुवें थिंगा फाटीं सिग्नल तोडला आनी तुवें रूल ब्रेक केला ओके आनी तूं आतां म्हणटा ना करूंक ना म्हणटा तो तुका एविडन्स दाखयता तुका इन्स्पेक्टर तुवें तोडला आतां तूं पळयता आतां तूं अग्री जाली कित्याक तुवें तोडलाय न्हू आतां तो म्हणटा ओमकी फायन बोर आनी तुजे कडेन पयशे ना आतां तूं कितें करता तो म्हणटा पयशे बोर नाजाल्यार गाडी दवर आनी वच तूं कितें करता आतां आं मागीर दिता गाडी दवर आनी वच मागीर दिता काय ना बरें सो तूं आतां तुजेशीन पयशे ना ते म्हणटा तुजे फ्रेंड तुका आपूण दिता आनी ते आपणाचें पर्स काडटा आनी तुजी पेनल्टी ते फारीक कोत्ता तुजी पेनल्टी उलय न्हू तुजी पेनल्टी ते फारीक कोत्ता बील काडटा तो रिसीट काडटा आनी तुका ताका दितलो तोडलाय तुवें आतां तुजेशीन जायना फारीक करूंक कितेंच केल्यार तुजे कडेन तो अमावंट जायना सो ते तुजे चुचुरे कोत्ता आनी तुजी पेनल्टी ते फारीक कोत्ता आनी रिसीट तुका मेवता रिसीट ताका वयचो ना कित्याक तुका वयतलो न्हू तुवें ब्रेक केला रूल न्हू तो रिसीट तुका वयता आतां तूं वयता फुडें घेवन गाडी फुडें आनीक पोस्ट आहा सपोज चॅकिंगाचो थिंगा तुजो नंबर पळोवन तुका थिंगाय आडायता कळ्ळें आनी तुका म्हणटा तूं म्हणटा आतां कितें केलें हांवें तूं म्हणटा तो म्हणटा तुवें सिग्नल ब्रेक केला अमके कडेन पेनल्टी फारीक कर तूं कोत्ताय पुतून तूं कितें दाखयतली स्लीप काडून दाखयतली कसली स्लीप तुवें फारीक केला पळय ती पूण तुवें फारीक केल्याय कोणें फारीक केला तेणेन केला पूण तूं अधिकारान ती स्लीप काडून दाखयता कोणें फारीक केलेले पयशे तुज्या फ्रेंडान पयशे फारीक केल्या तिसरो इन्स्पेक्टर तुका आडायता आनी पयशे दिल्या ताणेन पूण तूं कितें करता सारकें रायट वीथ युअर फूल ऑथॉरिटी रायट तूं ती स्लीप काडटा आनी सामकी अधिकारान दाखयता हे पळय फारीक केल्या पूण तें तुवें करूंक ना कोणेन केल्या ताणेन केल्या पूण तुका कॉन्फिडन्स आहा भितरल्यान स्लीप दिताना आहा न्हू कित्याक पेमेंट जालो करेक्ट आनी आतां तूं अधिकारान ती स्लीप काडटा आनी तूं ती स्लीप दाखयता पेमेंट इज डन इन द सेम वे तुज्या पातकाचें फारीकपण तुजें कितें म्हणलेलें तुवें तें उतर जोडटी तुजी जोडटी तुज्या पातकाचें फारीकपण ऑलरेडी जेजून खुर्सार आपणें घेतलां आनी तुका पातका मेकळें केलां आनी तुका रिसीट दिला वो रिसीट तुजो आतां जेन्ना सैतान येतलो तूं पातकी तुवें वो रिसीट उक्तो काडून सैतानाच्या तोंडार सारको उलोवन दाखोवंक जाय देवान खुर्सार मरोन म्हाका पातकांतलें सोडयला आनी वो जावन आसा तो एविडन्स तो रिसीट आनीक जोडटी ना तुवें पोत्त फारीकपण दिलेलें थिंगासर पेमेंट केलेलें सेकेंड टायमाक
ना. कित्याक करूंक ना? कित्याक करूंक ना पेमेंट इन सेकंड टायमाक? Already paid, no. So Christ has already taken, the payment is done. He has paid the penalty which I was supposed to pay. He paid it on the cross. And this is the evidence, this is the receipt, the written word of God. आनीक जोडटी उरली? तुझ्या थँक्यू जीसस, तुझ्या गाडयेच्या एग्जाम्पलान तुवें इमिडिएटली म्हटलें पेमेंट इज डन. हांव रिसीट काडून दाखयतली. हांव कित्याक दिवंक पडटे पयशे पे जाले ऑलरेडी म्हज्या फ्रेंडान केल्या. इन द सेम वे जेजून तुजी पेनल्टी फारीक केल्या खुर्सार तें मरण घेवन. आनीक परतो जेजू येवचो ना. तुका रिसीट दिला. जेन्ना सैतान येतलो आनी तुका नाडूंक सोदतलो, तुवें हें केलां, तुवें तें केलें, तुवें काल तें केलां, आयज तें केलां, शो द रिसीट. वो रिसीट दाखय. वो रिसीट आमकां सोजमता. वो रिसीट दाखोवंक जाय सैतानाक. पेनल्टी इज पेड. I am completely set free. My sin nature is crucified on the cross. आनीक जोडटी ना ही सोजमोणी आयज आमकां जेजू एका एका उतरान आमकां सोजमायता. हे जिवीत आमकां मेवला बेश्टें न्हू. We have something to do. God has a plan. सुरवातेक आमी शिकला देवाक आमचे सगळे येवजण हा. आयज जी सुटका म्हजी जाता पळय, इन द सेम वे आयज आमी जेन्ना आमची सुटका जाली, म्हाका खात्री मेवली, म्हाजी सुटका जाली, म्हाजी पेनल्टी जीसस हॅज ऑलरेडी पेड इट ऑन द क्रॉस. हो म्हजो रिसीट. आतां हांव कन्विन्स जालें हो सेम रिसीट हांवें आतां दुसऱ्यांकूय शिकोवंक जाय की तांची पेनल्टी पे जाली. सोजमता वो गुड न्यूज. दिस इज द गुड न्यूज. आमी पातक सुरवातेक एकूच आसलेलें पातकी सोयम. आनी त्या पातकी सोयमाक लागून आमी तो नेचर आमकां येयलोलो. पातकी नेचरान आमी आसलेली, तेका लागून आमचे कडेन पातक घडटाले. जोडटी कसली? पातकाची न्हू. पूण ही जोडटी आमचे कडेन फारीक करूंक जावची ना. तेका लागून जेजू येवन खुर्सार आपूण तें मरण, कसले कश्टांचें मरण, तो मरण रगत हुमेलो, रगत वारयलें, खिळे ताचेर खिळायले, इतले तेका कश्ट दोग जावन तो मेलो. आनी तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन देवान ताका केलो. कित्याक केलो? ताच्या भितर पातक नासलेलें. जेजू भितर पातक नासलेलें, पूण म्हजें पातक ताणें खुर्सार खिळायलें. तें मरण म्हजें मरण, तो आपूण मेलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो देवान ताका पुनर्जीवन केलो पवित्र आत्म्या उद्देशी. आनी आयज तो जिवो देव तुज्या आनी म्हज्या भितर जियेता. जेन्ना सोजमणी गे, जेन्ना हांव सोत मानतां जेजू म्हजे भितर जियेता, म्हज्यान आनीक पातक करूंक जाता? मागीर आनी कसली जोडटी उरली? आनी कसली जोडटी उरली? जाली पेड. आतां पळय, थोडी जाणांचे न्हू रॉंग चिंतना. जोडटी जाली म्हणून म्हज्यान पोत्त्यान पातकान पडो येता ना. ज्या मनशान आतां कोणेन म्हाजी पेनल्टी फारीक केली, तुज्या गाडयेची पेनल्टी ताणें फारीक केली, तूं बोगोर सिग्नल तोडीत वयतली. आतां तूं कॅरफूल रावतली. आनीक सिग्नल तुटत गाय, तूं कॅरफूल रावतली न्हू, तूं पडचें ना. कित्याक आतां एक पाटी तुजी पेनल्टी पे जाली. नाव यू वील फोकस. नाव यू वील बी फोकस्ड. सोजमता थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया. कितें तरी हेल्प जाता तुमकां. आमी आयज सोजमोंक जाय देवाचें उतर कशे भशेन वावर कोत्ता. देवाचें उतर कशे भशेन वावर कोत्ता. जेन्ना तिणें सैतानाच्या उतराक कान दिलो, सैतानाच्या उतराक कान दिलो, आपणाचें मन ध्यान देवाच्या उतरा वयलें हालयलें. सोजमता देवाच्या उतरा वयलें तिणें आपणाचें मन ध्यान हालयलें आनी सैतानाच्या उतराचेर आपणाचें ध्यान मन घातलें. सैतान सदांच आमकां बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दाखयता आनी भितर मागीर सगळें पोखळ.
हॉलो न्हू भितर फसयता न्हू तो आमकां फोटी मारून तो सोत अशे भशेन घेवन येतलो न्हू सगल्यो फोट तो फोटी घेवन येता आनी अशें दाखयता की तें सोत सदांच न्हू सो ताका लागून आमी विजिलंट रावंक जाय चोत्रायेन रावंक जाय कित्याक लागून सैतान येता आनी फोटयेक असो आकार दिता न्हू आनी सारकें सोत म्हणून दाखयता आतां सैतानान सारकें सोत म्हणटा आतां ताणें कितें केलें म्हटलेलें देवान तुमकां खायनाका म्हणलां कित्याक तुमी जातेली देवा भाशेन पूण ती देवा भाशेन नासलोली आसलोली फोट न्हू ती पूण ताणें स्वता भाशेन घातली ना आतां हिणेन देवाच्या उतराचेर सारकी चतुरायेन नासलोली ती ताका लागून ती हाल्ली तिणेन दीस आनी रात देवाच्या उतराचेर तो नियाळ केलेलो आनी देवाचें उतरूच गाठीक मारून तर ती रावलेली ती हालतेली आसली सैतानाच्या आवाजाक ना आयज आमी एवेन केलां तें आमी रिपीट करपाचें ना ताका लागून तिच्या एग्जाम्पला वयल्यान आमी सोजमोंक जाय आमी कशें जिवीत जिवंक जाय पळय तें सोजमता ना आतां तिणें आपण्यानूय खाल्लें आनी आदावाकूय दिलें नेक्स्ट वर्स घालूंक जातली आतां आतां पळय हांगा कितें म्हणटा देन दी आयज no can you be there for only 2 minutes I'll just go down fast then the eyes of both were opened and they knew that they were naked तांकां दिसलें ती आतां विंगली आहा पयलीं ती विंगली आसली पूण तांकां सोजमणी आसली विंगली आहा म्हणून सोजमणी आसली ना गूड एंड इवल तांकां खबर नासली कित्याक देवान तांकां फकत आपणाच भाशेन रचलेली बरें आनी वायटाची सोजमणी तांकां दिवंक नासलेली कित्याक देवान तांकां सगळें तांकां कितें जाय तितलेंय तांकां दिवन दवरलेलें करेक्ट आतां तांकां गमन येता दॅट दे केम टू नो दॅट दे वर नेकड एंड दे स्यूड फीग लिव्स झाडाची पानां अंजिराच्या झाडाची पानां घेतात ती आनी ती तांकांच धापता आनी गो डावन लिपोवन रावतात and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day दिसाच्या टायमान आतां देव येता ती कितें करता पानां घेता आनी धाकता तांकां गमता ना आतां ती विंगली आहा म्हणून इतलो तेंप तांकां नको आसलेली सो आतां तांकां तें बऱ्यान वायटाची सोजमणी येता आनी ती झाडाची अंजिराच्या झाडाची पानां घेवन धाकता आतां देव येता सोकला आनी तेंच्या कडेन येता त्या गार्डनान आनी म्हणटा एंड दे हर्ड द सावंड ऑफ द लॉर्ड गॉड वॉकिंग इन द गार्डन इन द cool of the day दिसाच्या टायमान and the man and his wife Adam and Eve hid themselves from the presence of the Lord God among the presence of the Lord God among trees of the garden ती कितें म्हणटा आतां देवा सोशिल्यान ती लिपतात they hid themselves ती लिपतात ती कित्याक लिपतात आतां कित्याक लिपता पातक केला म्हणून जेन्ना पातक करता तेन्ना आमी देवा कडल्यान पयस वयता पूण जेन्ना आमी पातक केल्या उपरांत आमी देवा कडल्यान पयस वयता आतां देव जाणा तांच्यांनी वायट पातक केलें कमांड मोडलो पूण देव कितें म्हणटा देव तेंच्या सोरशी देवान येता तेंच्या फुड्यान येता आनी गार्डनान येता तांकां मेळपाक म्हणजे कितें आमी जेन्ना वायट पातक पासून तर आमी केलें देव आमच्या सोरशी लागींच आसा पूण आमी पयस वयता आतां तेंच्यांनी पातक केलें देवाचें उतर मोडलें आनी ती झाडां फाटल्यान लिपली देवा फ्रॉम द प्रेझन्स देवाच्या हाजीरपणान सावन ती लिपोवन रावतात कित्याक पातक केलें म्हणून पूण देव तांच्या सोवे येता देव तांचे कडेन लागीं येता आनी तांकां विचारता कॅन वी गो डावन बट द लॉर्ड गॉड कॉल्ड टू द मॅन एंड सेड टू हिम वेर आर यू देव आदावांक उलो मारता कमांड कोणाक दिलोलो आदावांक आतां देव आदावांक उलो मारता आनी म्हणटा तूं खूंय हा गो डावन And he said, I heard the sound of you in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. आता आदाम म्हणटा
आपणें तुजो आवाज आयकलो म्हणटा गार्डनान आनी आपूण आतां भियेला. पातोक केल्या उपरांत आमकां भिरांत येना? कसली भिरांत येता? देव रागार जाला. बस गो म्हणना आमी देव रागार जाला. पूण देव रागार जालोलो जाल्यार देव तांकां सोदूंक येतलो आसलो? विचारतलो आसलो तूं खूंय हा? आदावांक उलो करून म्हणटलो आसलो तूं खूंय हा? पूण आमकां ही चिंतना कित्याक येता जेन्ना आमी वायट केल्या उपरांत देव ना, देव पयस गेलो, देव रागार जाला, देव फुगार जाला, रागार जाला, देवाक आतां देवाची भिरांत आमकां येता. कित्याक? वय पूण पातक केल्या उपरांत आमी हें सोजमोंक जाय उतर न्हू, देव आमी वायट पासून तर केले, देव आमच्या आदाराक येता. देव आमच्या आदाराक येता आनी म्हणटा तूं खूंय हा? देव म्हणटा देव येता आमच्या 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 फुड्यान येता आनी आमकां म्हणटा तुमी खूंय हा? आनी तो म्हणटा आपूण भियेला. कित्याक? आपूण म्हणटा विंगलो हा आनी आपूण लिपला. आपणाकूच लिपयला. सकलोस आतां देव विचारता, कोणेन तुका सांगला तूं विंगलो हा? तुवें तें फळ खाल्लें जें आपणें तुमकां खायनाका म्हणलेलें तें? कितें विचारता देव? कित्याक खाल्लें म्हणून तो विचारना. तेका लागून उतर बरे भशेन आयकोंक जाय, उतर बरे भशेन सोजमोंक जाय. तो म्हणटा तुमी खाल्लें कित्याक विचारना तो. ही सेड हू टोल्ड यू यू वर नेकड? कोणेन सांगला तूं विंगलो हा? तुवें खाल्लें काय म्हणून तो विचारता. हॅव यू इटन ऑफ द ट्री ऑफ वीच आय कमांडेड यू नॉट टू ईट? कित्याक खाल्लें म्हणून विचारूंक ना देवान. ते हीच सोजमणी आमकां रॉंग आहा देवाची. आयज आमकां देवाची सोजमणी ना म्हणून आमी बोगोर बोगोर फसता सैतानाच्या फासाक. कित्याक? देवान विचारला कित्याक खाल्लें? देवान विचारला हॅव यू इटन? क्वेश्चन केला. कित्याक खाल्लें विचारूंक ना. देव नको ती खाता नाय, देव नको रोचणार, देव नको येवेन खाल्ला तें. आमकां देवाची सोजमणी ना. देव आमचो कोण तो आमकां सोजमणी ना. देव आमचो कोण तो आमकां सोजमणी ना. म्हणून आमी सैतानाच्या फासाक फसता. आतां देवान कितें विचारला? हॅव यू इटन ऑफ द ट्री ऑफ वीच आय कमांडेड यू नॉट टू ईट? कॅन वी गो डावन? कितें सोजमता? आमकां आदी उत्पत्तीचें पुस्तक म्हणल्यार वाज न्हू, झेम न्हू. पूण हें उतर न्हू आमचे कडेन उलयता, आमकां शिकयता हें उतर. कित्याक सुरवात खंयसान जाल्या? थिंगासानूच. आमची सुरवात खंयसान जाल्या? थिंगासान जाल्या. कितें म्हणटा? देन द मॅन सेड द वुमन whom you gave to me with me, she gave me the fruit of the tree and I ate. कितें म्हणटा तो? देवान विचारला हॅव यू इटन द फ्रूट? हॅव यू इटन द फ्रूट विच आय कमांडेड यू नॉट टू ईट? देव विचारता. आतां तो लिपला न्हू. देव येता सोदूंक तांकां आनी म्हणटा आदांव तूं खूंय हाय? सोजमता? देव येता आनी म्हणटा आदांव तूं खूंय हा? आदां म्हणटा आपूण लिपला कित्याक आपूण आतां भियेला. कितें म्हणटा तो? हांव लिपोन हा कित्याक हांव विंगलो हा आनी आतां हांव भियेला. देव कितें म्हणटा? तुवें तें फळ खाल्लें जें हांवें तुका खायनाका म्हणलेलें तें? डिफरन्स कळटा तुमकां? देव आमकां म्हणना कित्याक तूं पातक कोत्ताय? कित्याक तुवें पातक केलें? कित्याक तूं हें कोत्ताय? कित्याक तूं तहें कोत्ताय? कित्याक तुवें तें केलें? कित्याक तुवें हें केलें? देव आमकां ते प्रश्न विचारिना. देव म्हणटा नवसोरणी कोर, बोगसोणें माग, यो म्हजेशी, हांव हांगाच आहा लागीं. देव आहा थिंगात आहा. तूं जेन्ना वायट कोत्ता देव तुजे सोरशिल्लो पयस वसोना, तूं देवा सोरशिल्लो पयस सरोन वयताय. आमकां जायते संवसाराच्या व्हडली नॉलेज संवसारी पळय नॉलेज पळय आसता. वॉट इज नॉलेज? जाणवाय. संवसारी जाणवाय पळय आमकां पळय आसता न्हू, आमकां संवसारी जाणवाय जायते रॉंग शिकयता.
आमकां शिकयलां संवसार शिकयता, संवसारी जाणवाय आमकां कितें शिकयता, तुवें जेन्ना पातक केलें देव तुज्या जिवितांतलो पयस वयता. पूण आमकां देवाचें उतर शिकयता, तूं जेन्ना पातक कोत्ताय देव तुजे सरशी लागीं सरोन येता आनी म्हणटा जिवीत बदल यो म्हजेशी. समजता? संवसार शिकयता तुवें जेन्ना पातक केलें तुका फारीकपण दिवंक जाय, तुवें तें करूंक जाय, तुवें हें करूंक जाय, संवसार शिकयता. जेन्ना मनीस पातक कोत्ता संवसार आमकां शिकयता देव तुजे सरशिलो आतां पयस गेला, तुवें 10 पाटी दिमयो मारून मारून दोबरां फोडूंक जाय जाल्यारूच देव तुका बक्षितलो. पूण देवाचें उतर आमकां तें शिकयना. देवाचें उतर शिकयता जेन्ना तुवें पातक केलें, जेन्ना तुवें देवाचें उतर मोडलें, तूं पयस वयताय खरो, पूण देव तुजे सरशी लागीं येता आनी तुका म्हणटा जिवीत बदल यो म्हजेशी. रिपेंट जा, रिपेंटन्स, मन बदल यो म्हजेशी. कित्याक देव जावन आसा आमचो बोगसण्याचो देव. आयज सर्वेश्वर बापाक तर आमचे चुरचुरे नाहलेले जाल्यार देव जेजूक संवसारान धाडचो नाहलेलो, म्हज्या पातकाचें फारीकपण घेवन तेका खुर्सार मरोंक तो दिवचो नाहलेलो. आयज हिंगा पळयता आमी जेन्ना देव पळयता आतां फळ खाता, एवेन फळ खाल्ले काडले आनी घोवाकूय दिले, घोवान फळ खाल्ले, देवान तें पळोवंक ना? पळयलां. देव नको तेंच्यांनी पातक केला तेन्ना पळयलें. पूण देवाक आतां खबर आहा मनीस आतां शेणलो, मनशाक म्हजी गरज आहा. देवाक आतां गमलें मनशान आपणाचें दोनीपण सैतानाच्या हातीन दिलें. आतां सैतानान तांकां तें फळ खावयलें आपणाची ट्रीक चलोवन, मनशान तें फळ खाल्लें आनी आतां मनशाक सोजमणी येयल्या पूण विंगलो आहा, आतां सैतान गेलो. सैतानाचें काम जालें. सैतानाचें काम कितें? येवन देवाचें उतर चोरी करपाचें. सो आतां सोरपाच्या रुपान सैतान येयलो, कानान तेंच्या उतरां सैतानाची घातली, तेंच्या जिवितान जें देवाचें उतर आहा तें काडलें आनी आतां तांकां विंगली आसोंक कितेंय आसोंक कोशीय आसोंक सैतान गेलो आपणाचें काम करून. समजलें? आनी तूं पातक कोरी सोर सैतान तुका बरें बरें दाखयतलो. एकदां तुवें पातक केलें तुका तो खालतेकायेन उडयतलो आनी मागीर तो वयतलो. तेका लागून हें उतर आमी घोट धरूंक जाय. It shall not depart from your mouth and I should meditate on it day and night. This is the reason. समजता? ह्या कारणाक लागून देव म्हणटा समृद्धीचें पुस्तक सदांकाळ तुज्या ओठांचेर आसूंक, दीस आनी रात तूं त्या उतराचेर नियाळ कर. जेन्ना तूं दीस आनी रात देवाच्याच उतराचेर नियाळ करतलो, सैतान चोरूंक येयलो पासून जाल्यार तेका चोरपाक मेवचें ना, कित्याक तुजें मन खंय आहा? देवाच्या उतराचेर. समजता? सिंपल नो? Very simple. I will see these 5 days. Thank you, Jesus. So, जेन्ना आमी कितें शिकल्या? जेन्ना पातक घडलें, आतां वायट घडलें, सपोज पातक घडलें, कितें वायट काम म्हजे सरशी जालें, immediately I have to repent. Immediately I have to ask for the forgiveness and I have to believe that the Lord is with me. समजलें? संवसार कितें शिकयता? तुवें पातक केलें, सैतान पातक करूंक लायता, तुवें पातक केलें, तुका दिसता देव पयस गेला आनी आतां आमी वयता गिल्टान. आमी वयता आतां वॉट इज गिल्ट? गिल्ट जाता आमकां न्हू, उणेपण जाता आमकां दिसता आमी पातकी आमकां अशें दिसता न्हू. पूण देव कितें म्हणटा? पातक घडलें पासून जाल्यार देव तुजे सरशी येता आनी म्हणटा तूं खंय आहा? वेर आर यू? You don't have to hide from me. Even though you have committed a sin, you come to me. I am just and faithful to forgive you. But you confess your sin, ask for the forgiveness and believe that you are forgiven. I am just and faithful to forgive you. But you have to repent. You have to change your thinking.
सो जेन्ना आदावान जेन्ना उलोवप जाता तेन्ना आदाव म्हणटा हांव न्हू आतां आमी म्हणनान कोणें कितें केलें जाल्यार आमी म्हणटा हांव न्हू तेणेन केलें हांवें न्हू आमकां दुसऱ्यांचेर घालपाची संवय आसता न्हू. दादलो म्हणटा आपूण पियोन येता कित्याक बायल किरी किरी कोत्ता. एका जाय पियोंक घालता कोणाचेर बायलेचेर. बायल म्हणटा हांव रांदचें ना घरान सारकें. बायलेक टायम ना रांदपाक. बायल सदांच फोनार आसता मायशीन उलयता भयणीशीन उलयता आनी घरान सारकी रांदिना सफाई करिना. आनी बायल म्हणटा घोव म्हणटा कित्याक करूंक नाय गो सारकें साफ सफाई जेवण रांदूंक ना. ना घोव किरी किरी कोत्ता न्हू म्हजी तकली सारकी ना हांव न्हिदोनूच रावता म्हणटा. आपूण फोनार उलयता सगल्यो खबरो सांगता तें सांगना. एग्जाम्पल ओके. आमी ते भशेन जियेता. आमी घालता कोणाचेर दुसऱ्यांचेर. आमी कशे भशेन जिवीत जियेता पळय तें आमी पळयना. आमी फकत बोटां दाखयता दुसऱ्याक. आमचें मन आमचें काळीज देवाच्या मोगान तर बोल्लां. आमचें मन आमचें काळीज जेन्ना देवाच्या शांतेन तर बोल्लां. आमचें मन आमचें काळीज सदांच एक देवाच्या उतराक विस्वासी जावन बोल्लां. आमच्या सरावंडींग सिट्युएशन कितेंय आसूं न्ही आमी हालची नान. समजता आमी हालची ना. कित्याक आमचें मन काळीज कोणाचेर थरलेलें हा देवाच्या उतराचेर देवाचेर जेजूचेर. जेजून कितें केलां तें. सो म्हाज्या घरान तर म्हजी मनशां सारकी ना. हांव मनशांक लागून हांव चेंज जातलें. आतां कमांड दिलोलो आदावांक फळ खायनाका म्हणून सांगलेलें आदावांक फळ खाता एव दिता आदावांक. पूण आतां आदाव कितें म्हणटा एवेन दिलें म्हणटा आपणाक. कोणाचेर घालता एवेचेर घालता. आदावान म्हणूंक जाय नासलेलें एवेक आपूण खायना. देवान सांगलां खायनाका हांव खायना म्हणूंक जाय नासलेलें जातालें. पूण आतां तो घालता कोणाचेर एवेचेर. जायते फावटी आमी कितें कोत्ता एवेचेर दुसऱ्यांचेर घालता. घालिना आमी तेंच कोत्ता. आयज हें देवाचें उतर आमकां एके भशेन शिकयता आमी कितें करूंक जाय आनी आमी कितें करूंक नाका. कशे भशेन आमी जिवंक जाय आनी कशे भशेन आमी जिवंक जायना हें उतर आमकां शिकयता. आतां आमी जेन्ना वायट काम आमचे कडेन घडलें पातक जालें इमिडिएटली आय हॅव टू रिपेंट. आय हॅव टू बी सॉरी ऑफ माय रॉंग डुईंग इन्स्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स. If my heart, my mind, my soul is at peace, I don't have to worry what is happening around me. समजता दुसऱ्याक लागून म्हजी शांती पिड्यार जावंक म्हज्यान दिवंक जायना. आनी हें केन्ना जातलें देवाची घोटाय उतराची घोटाय म्हजे सवे आसतली हें तेन्नाच घडोवन येवपाक पावतलें. म्हाज्यान दुसऱ्यांक बोटां दाखोवंक जायच ना. आतां ते कितें म्हणटा दुसऱ्याचेर घालता. द मॅन सेड द वुमन whom you gave me. आतां तो कितें म्हणटा मॅन सेड द वुमन यू गेव मी. आतां तो देवाकूय ब्लेम कोत्ता. तुवें पळय जी वस्तोरी आपणाक दिल्या तियेन आपणाक खावयलें म्हणटा. Go previous verse where he says Adam also ate the fruit. Go up. Go 6th verse. Okay. She took of it fruit and ate, and ate, and she also gave some. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. She gave him, and then he ate it. He ate. She did not took the fruit and put it in his mouth. So it was his decision. He had a choice, right? Whether to eat it or not to eat it. Now serpent came, सोयतान येयलो आनी उलयलो कोणाशीन एवेशीन. कन्वर्सेशन जालें कोणा कडेन एवे कडेन. आतां एव डिसिजन घेता आपूण खावपाची आनी घोवाकूय दिता. शी गेव एंड ही एट. शी गेव सम टू हर हजबंड हू वॉज विथ हर एंड ही एट. शी गेव and he ate. If I give this bottle to him, it is his decision whether to open it and drink it, right? I am not pouring this water in his mouth, correct? So she gave and he ate. He had a full rights to say that God's commandment was for us not to eat the fruit. I am not eating. He could have said, right?
बट ही एट इट. आता आमकां देवाचे उतरा प्रमाणे जायते आमकां डूज एंड डोंट्स हा देवाच्या उतरा प्रमाणे. उतर आमचे कडेन हा, आमी वाचता. आतां म्हजेर थरलेलें हा, हांव डिसिजन घेता ह्या उतरा प्रमाणे जियोंक ओ म्हाका जाय तें जियोंक. तुज्या उतरांनी तूं जियेतलोय देवाच्या उतरा प्रमाणे. सुटका कित्यान हा? देवाच्या उतरान. सुटका हा देवाच्या उतरान. Let's go back to 12th verse. Okay. The man said, then the Lord God said to the woman, what is this that you have done? The woman said, the serpent deceived me and I ate. आता ती कितें करता? सैतानाक बोट दाखयता. सैतानान फ्रूट काडून तिचे तोंडान घातले. हा वय सैतानान घातले फ्रूट. एवेन गोवाच्या तोंडान फ्रूट घातलेले, जबरदस्ती खावयलेले फोर्सान ना. सैतानान फोर्सान खावयलेले एवेक. पूण आतां एव कितें म्हणटा? द वुमन सेड, द सर्पंट डिसीव्ड मी. सैतानान म्हाका फसयली आनी हांवें खाल्लें. खावपाचें डिसिजन कोणाचें? कमांडमेंट कोणाक मेवलोलो? तुमकां देवान सांगलेलें खाय नाका. पूण सैतान येता आनी तुका बरी बरी उतरां सांगता, फोटी एके भाशेन सारकी सोत म्हणून तुमच्या फुड्यान घालता. आतां तुमच्या हातान डिसिजन आसलेलें येस ओ नो. आतां तुमकां कितेंच खावपाक नासलेलें जाल्यार तुमच्यांनी तें खावंक जातालें. करेक्ट? आतां तुमकां तर आमी हांगा जेवण तर कंप्लिटली दिना, हांगा जेवणूच दिना सपोज, जाल्यार तुमच्यांनी भायर वचून खंय जेवन येवंक जाता न्हू. पूण आमी तुमकां हांगा जेवण दिता आसतना तुमी भायर वयतले जेवपाक? जेवण हांगा हा म्हणून सांगला न्हू. सो तुमकां सगळीं फ्रुटां खा म्हणून सांगलेली. ते एकूच खाय नाका म्हणलेलें, पूण तुमकां दुसरो ऑप्शन आसलोलो न्हू. देवान तुमकां सगळें करून दवरलेलें हा. इन द सेम वे देवान आमकां बायबलान सगल्यो प्रॉमिसीस फुलफील करून दवरल्या. म्हजें काम फकत सोत मानपाचें भावार्थान. पूण हांव तर म्हणटा म्हाका आतांच जाय, आतांच जाय, आतांच पळोवंक जाय, आतांच जाय. जातलें? जावचें ना न्हू. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. समजता तुमकां? जेन्ना देवान एवेक रोचली तेन्ना आदामांक जेम घातलेली. समजता? आदामांक जेम घातली आनी दादल्याचीच बोर काडून बायलेक रोचली. जेन्ना आदामान दोळे उक्ते केले, देव कितें उलोवच्या पयलोच आदाम उलयलो. बोन ऑफ माय बोन, फ्लॅश ऑफ माय फ्लॅश एंड बोन ऑफ माय बोन. येस, हे आदाम देवान सांगच्या पयलोच आदाम उलयलो आनी तिका आपल्याची पोतीन म्हणून मानून घेतली, आपल्याची सांगातीन म्हणून. हांगा तो कितें म्हणटा? गो प्रिवियस वर्स, 12th वर्स. No, same verse. Okay. Now God said to the woman, no, previous verse. The man said, Adam said, the woman whom you gave to me, whom you gave to be with me. आता तो देवाचेर घालता, तुवें जे बायलेक आपणाक दिल्या, जी वस्तुरी तुवें आपणाक दिल्या, तिणेन आपणाक हें फ्रूट दिलें म्हणटा. पूण जेन्ना देवान एवेक रोचलेली, इमिडिएटली आदामान तिका आपणाची वस्तुरी म्हणून मानून घेतली त्या टायमार. पूण जेन्ना वायट घडटा, जेन्ना देवाचें उतर मोडटा, त्या टायमार तो दुसऱ्यांचेर घालता. आयज आमच्या जिवितान हे भाशेन आमचें जिवीत जावपाक जायना. आमी आतां सद्याक एक्चुली बऱ्या टायमान हा. समजता तुमी? आतां आमी सद्याक आतां न्हू, वी हॅव टू बी रियली ग्रेटफूल टू गॉड दॅट वी आर इन अ गूड टायम. ऑल द प्रॉमिसीस आर फुलफिल्ड इन द नेम ऑफ जीसस. आमी जेजू येवपाच्या पयलींच्या काळार पासून आसलेली जाल्यार आमकां ते घडयेक रावपाक जाय आसलेलें. सोडवणदार येतलो आनी आमची सोडवण कोत्तलो. पूण आयज ज्या काळान पळय आमी आसा, आमी देवाक उपकारी आसोंक जाय, कित्याक सोडवणदार येवन आमची सोडवण करून गेलो. आनी आयज ओतम्यान आमच्या सांगाता जियेता. ही खुशालकायेची, संतोषाची खबर ही.
समजता तुमकां? ही एक बरी खबर की सोडवणदार येवन आमची सोडवण करून गेला आनी ओतम्यान आमच्या सांगाता आयज तो जियेता. आमी जेजू येवपाच्या काळार, जेजू येवच्या पयलींच्या काळार आमी ना. त्या टायमार पासून आमकां एक आस आसलेली, सोडवणदार येतलो आनी आमची सोडवण करतलो. समजता? पूण आयज ज्या काळान आमी आमी इतली फास्ट आसोंक जाय, आमी इतली क्वीक आसोंक जाय. आमी कितें करूं, उतरा प्रमाणे कशें जिवंक जाय, शिकोंक जाय, हें उतर शिकोंक जाय, तें उतर आमी फास्ट फास्ट शिकोंक जाय, दुसऱ्यांक शिकोंक जाय. कित्याक निमाण्या टायमान जाता तितलो जेजूक परगटूंक जाय, जाता तितल्या लोकांक आमी जेजूची शुभ वर्तमान आमी दिवंक जाय. आमची सुटका कशे भाशेन जाल्या ती सुटका आमी दुसऱ्याच्या जिवितान, तांच्याय जिवितान आमी दिवंक जाय. आयज तें आमचें काम. सदांच आमी आनी आमची फॅमिली, आमची भुरगीं आनी आमचे घरचे दूख, घरची परिस्थिती तेंच घेवन रावले म्हणून जायना. दॅट इज अ पार्ट ऑफ द लायफ, बट द मेन लायफ वॉट वी हॅव टू लिव इज टू गिव्ह क्रायस्ट टू एवरीबडी. आमी फकत नांवाची क्रिस्तांवां जावन रावंक जायना. क्रिस्तांव म्हणजे कितें? क्रिस्त तुज्या जिविताचो राजा. तूं क्रिस्तांव. यू रिप्रेझेंट क्रायस्ट. आमी म्हणटा, कोणी आमकां विचारता तूं कोण? हांव क्रिस्तांव. तूं क्रिस्तांव कित्याक? कित्याक लागून हांव म्हणटा हांव क्रिस्तांव? कोणीय म्हाका विचारता, सपोज तुमकां विचारता, कोणी कोणाक विचारता तूं कोण? आमी जेन्ना म्हणटा हांव क्रिस्तांव, आय हॅव टू बी दी एग्जाम्पल दॅट क्रायस्ट इज लिव्हिंग इन मी. बेश्टेच हांव क्रिस्तांव, हांव क्रिस्तांव, हांव क्रिस्तांव, हांव क्रिस्तांव केलें म्हणून जायना. क्रिस्तांव म्हणजे तुवें एग्जाम्पल जावंक जाय आनी दुसऱ्याक दिश्टी पडोवन येवंक जाय. हें जेजूचें एग्जाम्पल. थँक्यू जीसस. आमी सोजमोंक जाय. हें फकत थोडीं जाणां आमी बेश्टेच नांव घेवन हांव क्रिस्तांव, हांव क्रिस्तांव, जेतान सांगता हांव क्रिस्तांव. ओके, जेत आसोंक जाय, क्रिस्तांव म्हणपाचो जेत आसोंक जाय, पूण तो कसलो जेत, कोणाचो जेत आमी सांगता, कितें म्हणून? Unless and until if I don't give Christ to people, I have no rights to say that I am Christian. जेजून जी खबर केल्या, जेजून जी आपणाचें बलिदान दिलां, जेजून जो सॅक्रिफीस त्या खुर्सार दिला आनी आमकां वायटांतली सोडयल्या आनी नेवें जिवीत दिलां, हें आमी दुसऱ्याक परगटूंक जाय. तेन्ना की हांव खरो क्रिस्तांव. हांव तर सेल्फीश लायफ जियेता, आपसुवार्थी लायफ जियेता, म्हजेंच चिंत्ता, म्हजीच फॅमिली, म्हजोच घराबो, म्हजोच घोव, म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, म्हजो माय, म्हजो पाय, म्हजें घर, म्हजी प्रॉपर्टी, म्हजो बंगलो, सगळें तेंच घेवन तर हांव कसलो क्रिस्तांव हांव? आयज आमी क्रिस्त येण्याचो आमी हो म्हयनो मनयता, करेक्ट? क्रिस्त येण्याचो म्हयनो न्हू हो? जेजू येवपाचो म्हयनो न्हू हो? पूण आमी नियाळ केला जेजू कित्याक येयला ह्या संवसारान? दोबाच एक परब आतां. ओके, जेजू येयलो, सोडवणदार येता, बाळूक कसो येता, मारयेचे उद्देशी तो संवसारान येता. पूण तो कित्याक येयला? सोडवण करपाक. पूण सोडवणेचेर ध्यान हा म्हजें, वो फकत सेलिब्रेशनाचेर ध्यान हा म्हजें? जेजू ल्हानाचो व्हड जालो, 30 वर्सांचो जालो, मिशन कॉमेस केलें, तेजेर ध्यान हा म्हजें? फकत वर्सांतल्यान हांव एकूच मनयता, क्रिस्त येण्याचो काळ. क्रिस्त येण्याचो काळ मनयलो म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना, पूण क्रिस्त गेला कसो, पुनर्जीवन जालो कसो, कित्याक लागून हें घडलें, कोणा पासत हें घडलें, कितें केलें ताणें, कितले त्रास ताणें भोगले, कितलीं पावलां ताणें मारलीं आनी तो कालवारी दोंगर चडलो. तो नियाळ हा म्हजेर? हांव फकत मनयता क्रिस्त येण्याचो काळ वर्सांतल्यान एक पाटी, पूण तो बारादीक खुरीस खांदार घेवन तो कालवारी दोंगर चडलो कित्याक लागून? केन्ना नियाळ केला? तो बारादीक खुरीस ते कितें वजें, कोणाचें वजें घेवन तो चडलो, कितले पाटी तो खुरीस घेवन शेवटोन पडलो, ताजेर नियाळ हा म्हाजो? हांव फकत क्रिस्त येण्याचो काळ मनयता. क्रिस्त संवसारान येयलो
आमी खुशालकायेन मनयता पूण हेजो अर्थ आमी पापा कडल्यान शिकला तेका रेवलेशन येयलेले ब्रदर जॉन्सनाक तेणें आपल्याची टेस्टिमनीन सांगला क्रिस्त येण्याचो काळ आमी खुशालकायेन दोबाजीक मनयता पूण खरें म्हणशी जाल्यार तो क्रिस्त संवसारान येता पूण आपणाच्या खऱ्या घरा तो ना. A son is not found in his own house because he is coming to this world, to this corrupted world, to die for you and me, to pay that penalty for you and me. आणि आमी मनयता दोबाजीक परब खुशालकायेची. खुशालकायेची परब क्रिस्त येता तुका आनी म्हाका सोडोवपाक वय आसा पूण मागीर कितें थिंगात फूल स्टॉप आहा. दोबाचीक परब क्रिस्त येण्याची सोडवणदार संवसारान जल्मलो खुशालकायेची परब आमची थिंगा फूल स्टॉप ओ थिंगा कंटिन्युएशन आहा. कंटिन्युएशन आहा. कितें केलें कसलें मिशन घेवन तो येयलो. एक सोल्जर आख्खे मिलिटरी शिंकता मायपायच्या घारा ल्हानाचो व्हड जाता आपणाच्या घरान ल्हानाचो व्हड जाता शिकोवप शिंकता आनी मागीर तो सोल्जर जावपाक वयता बॉर्डरीचेर वयता फायट चालू आसता 2 कंट्रींची फायट चालू आसता त्या बॉर्डरीचेर तो वयता तेका गॅरंटी ना बाबा मामीक डॅडीक गॅरंटी ना भुरगो आपणाचो जिवो घरा येतलो काय कितें जातलें म्हणून. इन द सेम वे एक मिशनार वयता तो एक सोल्जर कसो मिशनार वयता एक सोल्जराची पोतीन जावं एक सोल्जराचो माय पाय खुशाल आसपाक जायना कशे भाशेन भुरगो गेला खरो वराक झुजपाक गेला पूण तो भुरगो आपणाचो घरा जिवो येतलो वो ना माय पाय नको. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारान जल्माक जेन्ना ती बापाची येवजण जावन घडोवन येता बापाक खबर आहा जेजून कितें कितें सोसूंक जाय पळय ते संवसारान. थँक यू जीसस. जेजून कांयच वायट करूंक ना जे फारीकपण जेजून कुर्सार दिला पळय तें वायट काम केला हांवें आनी तुवें आमी केला पूण आयज आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या प्रॉमिसीस आहा ज्यो 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 बासावण्यो आहा देवाच्यो पवित्र पुस्तकान ह्या बासावणे प्रमाणे आयज आमी नेवे जिवीत जियेता. कोणा सोवे जेजू सोवे आर्गां जेजूक कितलें व्हडलें बलिदान जिविताचें जेजून दिलां. अपमान भोगले थिपी मारली तेजेर कितलें केलें कोणाक लागून सोंसलें पूण एक उतर जेजून काडूंक ना. ऑन टॉप ऑफ दॅट जीसस सेड फादर दे डोंट नो वॉट दे आर डुईंग फॉरगिव देम. पूण आमी बोगसणे दिवपाक रेडी आहा ना. आमी म्हणटा तूं जाणा तेणें म्हाका कितें केलां तें तुका खबर ना. कितें बोगस 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 तुमी सांगतात तुका खबर आहा तेणेन कितें केलां तें कितें बोगस बोगस म्हणटात तुमी. एका बोगस तेका बोगस जेजून बोगशिना तुका खबर आहा हांवें कितें कितें म्हाका मुटलां कितें कितें उतरां म्हाका दिल्यां तुका खबर आहा. आमी म्हणटा न्हू वी से फॉर यू इट इज इजी टू से फॉरगिव फॉरगिव but what Jesus did on the cross when you have the realization what Jesus did on the cross it is easy to forgive because you believe that you are forgiven. Thank you Jesus. आज जेजू बगर जेजू म्हणटा आपूण वाट सोत आनी जिवीत. जेजू बगर आमकां आनीक दुसरी वाट ना. जेजू एकलोच जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत. आमी नियाळ करूंक जाय आमी खूंय खूंय फसोन हा आमकां दिसता तें केलें जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें हें केलें जाल्यार आमची सुटका जातली तें केलें जाल्यार आमची सुटका जातली. सुटका एकूच वस्तून जातली जेजूक सोत मानून जेजून कितें केलां पळय तें. आनी जेजू म्हणटा आपूण वाट सोत आनी जिवीत. जेजू बगर आमकां आनीक दुसरी वाट ना. जेजू बगर आमकां दुसरें जिवीत ना. आनी जेजू जावन आसा एक सोत. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. समजलें तुमकां. थँक यू होली स्पिरीट. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. उबी रावया. थँक यू जीसस. दोळे बंद करुया. दोनिया जेजू तुका आमी अर्गां आनी वखाणी दिता पवित्र आत्म्या तुका आमी दिनवासता. ही शिकवण आयज तुवें आमकां अशे भाशेन शिकयली आमचे काळजाचे दोळे तुवें उक्ते केले म्हूण तुका अर्गां आनी वखाणी दिता पवित्र आत्म्या.
जे भाशेन आमी वागलेले आनी बासावणी केलेली पळयत आत्म्या की तूं आमचे सोवे उलोय, तूं जावन आसाय आमचो शिकवणदार, तूं आमकां सजमयता, तूं आमकां शिकयता आनी जे मागणें भावार्थान आमी केलेले सुरवातेक ही शिकवण कॉमेस करच्या पयलीं की यू टेक कंप्लीट कंट्रोल आनी तुवें सगलो कंट्रोल घेतला आनी तुवें आमकां शिकयलां कित्याक तुका खबर आहा जेजू जोण एकल्याक कितें तांच्या जिवितान जाय, जोण एकल्याक कितें तांच्या जिवितान उणेंपण आहा आनी आयज आमी सोत मानता भावार्थान जो रिती रिवाज आमी सुरू केला आयच्या दिसा तो निमाणो दीस पासून ह्या दिसांनी तूं आमकां आमकां आमच्या काळजाच्या आवंड्या प्रमाणे तूं आमकां शिकयतलो आमकां कितें गरज आसा ती म्हणून आमी सोत मानता जेजू. थँक्यू लॉर्ड. हे आख्खे टिचिंगे पासून तुका आर्गांनी वाखाणी दिता. बरे भशेन तुवें आमकां शिकयलें, बरे भशेन तुवें आमकां सोंसणिकायेन पाशयेसान ह्या जाग्यार बसोवन दवरली आनी तुज्या मोगा उद्देशी आमकां जायतें तुवें आमकां शिकयलें म्हूण तुका आर्गांनी वाखाणी दिता. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. हे मागणें आमी करता पवित्र जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.